I sincerely express my gratitude that we have got better services. I myself have been a patient at Goa Medical College once upon a time when I had malaria vivax with a complication and I was on a ventilator. And after that, I was taken into an ICU. I had those big colindur trying to bite my leg. So you can imagine what was the condition at that time. And I couldn't speak, so I had to have an umbrella and keep tapping the bed so that they would go away. Today I've seen that the facilities are good, the rooms are also well maintained, and therefore I compliment the Honourable Minister for all the steps taken. We can criticize, but we don't know when we need to appreciate, so I give that credit to him. Honourable Speaker, in relation to demand number 48 in the health services, in relation to Aldona Primary Health Centre, first I have a request that considering that it covers 6 villages and also people from across, which is in Maye, in Bisholi, they also come. Kalvi also is there. 6 village panchayats, but there are several villages. Therefore, my request is if this primary health center could be upgraded to a community health center, so a CHC could be given to us, because there is demand and we have space. There's no necessity of acquisition of land. There is a big compound in which they can provide the facilities, and they can build more if they need. As far as the existing PHC is concerned, as far as infrastructure, Honourable Minister, I will give a copy of my demands. I have just listed out the request. As far as infrastructure is concerned, removal and replacement of the entire electrical wiring and switchboards with new ones on priority basis, because this is an old PHC now, and I think this needs to be done. Rewiring of PHC due to frequent short circuit issues, because if you keep on taping the wires, I think this problem will keep on recurring, and it will result in problems in even attending to patients. I may make a suggestion that we can have solar panels so that you can cut the costs on the electricity requirements. And a request I had made last time is about renovation of staff quarters and 108 quarters along with painting of full PHC. The staff quarters at the back are in very pathetic state, and they are not even livable. Even the 108 people who come with the 108 vehicle, when they are given the room to stay, they just can't stay over there because it is not habitable. If one goes there, you'll be able to see, you may not even enter. As far as equipment and vehicles, one request is there for installation of computer system for online purposes, that is that ABHA based, so that all the registration of OPD services can be done. A new ambulance is the need of the hour because we have we don't have this ambulance there. A new office vehicle which is required, because I have discovered, because when I went there, I found that the doctor was going in a Tempo Traveler ambulance vehicle. And a request to upgrade the X-ray facility, which you already commenced, but please expedite this upgrading of the X-ray facility. As far as staff is concerned, I request that there is a public health dentist post which has lapsed in 2013. Currently, a dentist from Panjim is being posted over there, like an arrangement. But I would request if that post can be revived and someone can be kept there permanently. And an additional staff nurse is required because the patient load has increased, along with one more lab technician. Currently there is one, and one more is needed. In general, relating to the primary health center, I want to point out, the Honourable Speaker, that we have junk vehicles of the ambulances which are there, which are kept behind in the space which is there. And if those vehicles are not removed, it will add to the breeding of the mosquitoes. And just recently we had a drive because of informing people of this rising dengue cases. In Aldona has now gone up in dengue cases. So I myself also helped the primary health center by releasing a video and informing people of good acts which they should do for keeping their places clean. But if we have these vehicles parked over there, I don't think that we'll be able to help in this
dengue situation. There's also another thing, which is a de-weeding of the premises, which is needed because grass has grown too big. They did bring somebody for de-weeding, but unfortunately when he went around with the machine and with his tools, there were snakes and a cobra came. He has fled and he has not come back. So I would request that please get this done. There's also sometimes an occasional complaint about linen being dirty. So I request that just look into this. 108 service, I think the service is having aged fleet, and sometimes the service is not being as prompt as when it began. So I request the government to kindly look into this. If necessary, even replace the service provider with a new and a better one. But I have no preference. Please let me make it clear. If probably the same one can give better service, I think you can pull him up. Otherwise, get a new person. As far as district hospital in North Goa is concerned, I have seen that I'm told right now that the chief medical officer is on leave. I think for about 4 months, I think she's on leave. But yesterday when I spoke to her, she said she was not well. I think just appoint somebody who can manage that in her absence. Another thing is, many patients who are being referred to the district hospital are being directly then referred to Goa Medical College. This is becoming like a referral hospital. It's not being a place where people can be attended, treated and given things. And sometimes they are told that this equipment is not working, that equipment is not working, and therefore they're being sent to Goa Medical College. And it's not that it's regularly not working. It may not work on a Monday, but it may work on a Wednesday. Like that it can happen. So I don't know whether it is somebody is not there or what is happening. Please take stock of this and please check this. As far as demand number 47 in Goa Medical College, there is a shortage of blood in the blood bank. And this, I myself discovered it yesterday because a patient who was admitted required blood and they said the cards are not being accepted because there's a shortage of the blood. So I think that something needs to be done about the shortage and something can be improved over there. The GMC staff, otherwise I would normally I praise the doctors for their unstinted support, the dedication, the difficulties which they go through, and sometimes patients being very rough and rude, including relations of the patients who are very boisterous, and sometimes they go even to attack the doctors. They don't seem to understand certain things. But one thing which I would like to inform the government, as we enter the Goa Medical College, there's a lot of staff which is just hanging around. I don't know what they do. It's like an army of people over there. It's not that they're waiting to receive us, not that they're waiting to wish us. They're just standing there chit-chatting. I don't know what they're doing, whether they are signing the attendance register and not going for work, or whether that's their posting, because I don't think 10, 12 people can be there at one time. So I think just look into it, why they are hanging around there and probably not doing work. Just this morning, there was a request by some people to us about this clinical seats reservations in Goa Medical College for the year 23-24. They claim that there is injustice on SC, ST and OBC communities, that non-clinical they are getting a seat, a reservation, but they are not being given. So I request that that be looked into, because if they are genuinely entitled to, one should not deprive them of the facilities. I also make one little observation, that whenever there are these seats reserved for OBC, SC or ST, I believe it should be given to them excluding the creamy layer. And those who try to take these seats by fraud should be jailed, and even studies should be interrupted. I don't believe that they should be allowed to continue studies. So I think that these people's demand, if it is genuine, I request the government to kindly examine it and to give them relief. As far as Goa Dental College is concerned, that's a place which I frequently visit because of my teeth, but only one request I have to the Honourable Minister, to request that the condition of the building may be just looked at, because it's flaking now because of age of time. I will show you certain photographs where I myself have taken. In certain rooms the things are flaking, and it's like as if, the old houses, when water would come up, it's come up like that. So I will show you that, so that it can be, before it becomes quite bad and maybe affect cupboards and equipments. As far as FDA is concerned, demand number 53, I only have one small thing. We have these permissions been given for chicken, mutton, beef stalls
I'm talking especially the meat stalls, and hotel waste, which is being, because you give them the FDA permission for their kitchens or their restaurants. The question is, you give the license and you put the conditions. My query to myself, as we see it, is there any monitoring being done post giving the license as to how they are disposing of that waste? Because invariably, we have them throwing the waste here and there in the stealth of the night, and perhaps, like thieves, they come and throw in somebody's property or maybe alongside the highway. We have had even people throwing in the river, and it has come near the Sateri temple in Aldona, chicken waste, and then you know how it is next to the temple when it stinks and people are going, it's not right. And I think that we should put this into place so that it's not only in the beginning, but even end, because they may give you all written things, but make sure that is being implemented so you know that they are actually executing what they have said. The contractor who is there, you can have, I'm not saying you can do it on a daily basis, but if you have it random checks, I think then we can, and surprise checks, and make sure that whatever returns they are filing are verified and cross-verified by your officers. Otherwise, their licenses should be suspended and finally revoked after giving them a hearing. I am grateful to the Honourable Speaker. Honourable Member Sankalp Amankar. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 47, GMC. Speaker, sir, first of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and our Honorable Minister for Health, Sri Vishwajit Rani, for continuously improvement in the health sector, especially at Goa Medical College, GMC. Speaker, sir, आम्ही पळयता जे हिसपान आयज आमचे GMCन आयज आख्खे गोंयचे लोक तशेंच आमचे नेबरिंग स्टेटाचे लोक जे आयज फ्रिक्वंटली गोवा GMC विजीट करता आनी आयज जे इम्प्रूवमेंट आनी जी फॅसिलिटीज आयज लोकांक थंय मेळपाक लागलेली आसा तेजे लागून म्हाका दिसता दिसान दीस लोकांची भर वाडलेली आसा आनी तेजे खरें श्रेय म्हटल्यार आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणी आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्रीक वयता. त्याच प्रमाणे हांव तांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कित्याक जे हिसपान आमचे गव्हर्मेंट GMC गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसून आख्खे देशा भितर नंबर 1 जाल्लेले आसा. फर्स्ट हॉस्पिटल हू हॅज स्टार्टेड रोबोटीक की रिप्लेसमेंट सर्जरी जी रिसेंटली जाली शी अशी खंयसरूच आमच्या देशान जावना. जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जी जाल्या ती म्हणटा ती फर्स्ट म्हणटा ती आमच्या GMCन. त्याच प्रमाणे जे हिसपान आमचे हेल्थ मिनिस्टरान जे कॅन्सर सेंटराक विथ इन एसोसिएशन विथ टाटा हॉस्पिटलाक लागून जी फॅसिलिटी थंय स्टार्ट केली आसता म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या गोंयकारांक लागून जातलो कित्याक आमी आयज पळयता जे हिसपान केसीस वाडपाक लागलेली आसा कॅन्सराची. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक there are various technicians at cardiology department such as stress test technician, cath lab technician, echo technician who are working on the contract basis for last 11 years. I request honorable minister to regularize their service. कित्याक हे जे लोक आसा मिनिस्टर सर जे आमचे जाले अराउंड 11 वर्सां जाली थंय काम करता आनी ते चड लोक ना ते अराउंड इट विल बी सम 9 people who are working over there. सो हांव मागता स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालून हांकां रेग्युलरायज करचें कित्याक फिगर चड ना एक 9 जाण आसा तांकां मातशें तेंचे प्रायोरिटीचेर घेवचें म्हूण. स्पीकर सर, हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता आमच्या GMCन CPM म्हणल्यार कंटिन्युअस पॅसिव मोशन ही OPD आसा, OPD नंबर 18. आयज ते OPDन आयजूच सकाळी म्हाजो एकटो फ्रेंड म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब संजय कुडपकर ताका एक गेल्या 6 म्हयने पयलीं एक्सिडंट जाल्लो आनी सिरियस एक्सिडंट जाल्लो आनी तो खुबशे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो सुमार GMCन उरलो आनी तो आतां रिकवर जावपाक लागलेलो आसा. बट पांयाक तेजे फ्रॅक्चर जाल्ल्या कारणान ताका तेंच्यांनी CPM टेस्टाक लागून आफयलेलो. ते आमच्या मंत्र्याक खबर आसतलें कंटिन्युअस पॅसिव मोशन म्हणटा म्हणून. बट आयज थंय गेल्या उपरांत ताका कळ्ळें कितें ती जी OPD आसा OPD नंबर 18 ही नॉन फंक्शनेबल आसा. फॉर लास्ट 3 months जाले ते मशीन थंय चलना. सो हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें हेजेर मातशें लक्ष घालून ते जाग्यार उडोवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वन मोर इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ GMC
इज पार्किंग. हांव जाणा आमचे मिनिस्टरान जे हिसपान थंयसर पार्किंगाची अरेंज पयलीं आमी पळयताले GMCन ते पार्किंगूच नासले, अरेंजमेंटूच नासले. आयज आमी पार्किंग 2-3 कडेन आयज पार्किंग आमकां थंयसर अवेलेबल केल्ली आसा. बट तरी वचून म्हाका दिसता कितें आयज आमची गाडयो वाडला, पेशंट चड वाडलेले आसा, लोकांचे येवप चड जाल्या कारणान आजुनूय थंयसर खंय तरी कमी पडटा आनी खुबशी गाडयो जे आसा ते रस्त्याचेर लागलेले आसा आनी खुबशी ट्राफीक जाम जाता. हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, कित्याक हो इम्पॉर्टंट इश्यू हांव हेजे लागून म्हणटा कित्याक गेल्या फावटी हांवें हे आमच्या एसेंब्लीन मांडलेले. कित्याक हे जे आसा ते आमचे रिजर्वेशन फॉर आमचे OBC SC ST लोकांक लागून जे आमचे स्टुडंट्स आसा जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन एट GMC मेडिकल रिजर्वेशनाक लागून हांकां जे आजून पर्यंत थंयसर रिजर्वेशन मेळ्ळेलें ना. सो हो विशय जो आसा तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पीकर सर. आनी आमकां उगडास करपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आमचे देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक मिटींग घेतलेली ऑन 29/7/2021 and Government of India approved a reservation to MBBS and PG in all India quota. आणि हे जेन्ना रिजर्वेशन अनाउन्स जालें तेज्या उपरांत हेच लोकांनी केस घातलेली आमचे तेंच्यांनी केस हायकोर्टान चलता तेन्ना एजीन एश्युअर्ड केल्लेले इन हायकोर्ट टू डिस्पोज रीट पेटिशन अँड कमिटेड PG रिजर्वेशन टू OBC ST and SC will be given in 2021 and 22. सो हे जेन्ना इतलें आमकां सगळें सांगलें आसतना आजून पर्यंत आमकां थंयसर रिजर्वेशन जे आसा जे आमचे GMC फॉर मेडिकल स्टुडंट्साक पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक आजून पर्यंत मेळना. कित्याक थंयसर STक लागून काही कारणांक लागून थंयसर जे क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकलचे इश्यूक लागून म्हाका हे खंय तरी अडकून उरलेले आसता. हो इश्यू सॉर्ट आवट जावंक शकता. आनी मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष घालचें कित्याक जे रोस्टर जो आसा तो रोस्टर शूड बी फॉलोड बाय फिलिंग द पोस्ट फॉर द पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मेडिकल कोर्सीस एट GMC एज रिकमेंडेड बाय हाय पॉवर कमिटेड अँड एक्सेप्टेड बाय द गव्हर्मेंट. सो रोस्टर म्हणून आसलो तो रोस्टराचो फक्त इतलोच इश्यू जालो कितें सोशल वेलफेअर म्हणून कितें आमी डिसिजन घेवंक शकना आनी परत तेंच्यांनी ते परत धाडले आनी ती एक कमिटी फॉर्म केले आनी ते कमिटी फॉर्म केल्या आसतना तेज्या लागून हे सगळें पेंडींग उरलां. हांव मागता हेजेर लक्ष घालून आमच्या मंत्र्यान हे बेगीनच्या बेगीन सोडोवचें आनी हे रोस्टर आसा जो फॉलो केलो जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो आनी हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा आमचे OBC ST आनी SC लोकांक मेळटलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 48, आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे कित्याक आयज जे मच निडेड एक आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय आसलें आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर तेज्या लागून जी आमी डिमांड घातलेलो आनी म्हाका दिसता तेज्या लागून हांव खरोच आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या तर्फे एक धन्यवाद म्हणटा आमच्या हेल्थ मिनिस्टराचे कित्याक ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. हे बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाक लागून आमी फावंडेशन घालुया आनी म्हाका दिसता ही थोडीशी फॉर्मेलिटी जी उरलेली आसा तेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन ही फायल मूव जावन आमी म्हाका दिसता फुडलो प्रोसेस तो करून घेवचो. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमचे मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणेंक धन्यवाद म्हणटा कित्याक हे आमचो एक मच निडेड डिमांड जो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीस आसलेलो तो खंय तरी एक आमचें स्वप्न पूर्ण जावन रियलिटीन जावपाचो आसा. स्पीकर सर, on speaking about the cardiac care ambulance for Mormugao, which the Honorable Minister has assured to provide during his visit in Mormugao constituency. आमच्या मंत्र्याक मातसो उगडास करपाक दिवपाक सोदता जेन्ना सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो मुर्मुगांव जेन्ना आमचें प्रशासन तुमच्या दारी ह्या प्रोग्रामाक तेन्ना खुबशे लोकांनी आमचे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलेलो की आमकां एक कार्डियक केअर एम्बुलन्स दिवची म्हणून आनी आमच्या मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लेले कितें आपूण बेगीनच्या बेगीन दितलो म्हणून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून आमकां एक एम्बुलन्स कार्डियक केअर एम्बुलन्स प्रोवायड करची म्हणजे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक नाजाल्यार एक तालुकाक तरी प्रोवायड करची जेचो फायदो आमी चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीक घेवंक शकतले. स्पीकर सर, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता आमचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकालीम हे चिकालीम हॉस्पिटला कडेन आमचे कडेन एकूच एम्बुलन्स आसा 108 आनी ही एम्बुलन्स जी आसा ती सगळे लोकांकूय कोणेन कॉल केलो जाल्यार थंय वयचें पडटा आनी समज जर एक पेशंटाक ट्रान्सफर करचो पडटा GMCन या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार तीच एम्बुलन्स यूज जाता.
जेन्ना थंय पेशंट आसता ताका जर एमर्जन्सी आसता वयपाक जाल्यार ताका थंयसर एम्बुलन्स नासता अशे कितलेशे दिसाक आमकां कॉल येता सर एम्बुलन्स ना म्हणून कितें तरी आपल्याक अर्जंटली आपल्या बापायक शिफ्ट करूंक जाय सो कितें ना जाल्यार कितें आमी करून आमी करता सो हे जर सॉल्व करतलो जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक कितें बेगीनच्या बेगीन आमकां आनी एक जर एम्बुलन्स थंय मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हो इश्यू आमचो खंय तरी सॉर्ट आवट जावपाक पावतलो. स्पिकर सर मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता कितें आमच्या गोंयांत खरेंच एक गरज आसा आनी म्हाका दिसता आमचो मिनिस्टर हेजी दखल घेवन हे स्टार्ट करतलो अशें म्हाका विश्वास आसा कित्याक देर इज अ नीड टू सेट अप रिहॅबिलिटेशन सेंटर इन गोवा फॉर द अल्कोहोल एडिक्ट कित्याक ही खुबशी गोष्टी वाडत रावलेली आसा जे सोरो पिवन लोकांक जी संवय जाल्लेली आसा अल्कोहोलीक एडिक्ट्स आसा हांकां भायर काडपाक लागून आमचे कडेन रिहॅबिलिटेशन सेंटर ना सो गव्हर्मेंटान हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक कित्याक केसीस खूब वाडला पयलीं हांव डॉक्टरा कडेन बसलोले एका डॉक्टरा कडेन डॉक्टर सांगतालो म्हाका की अशी केसीस खूब वाडलेली आसा हे खंय तरी तुमच्या गव्हर्मेंटाक सांगून एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट कर हांवें म्हाजे फ्रेंड पळयलेले आसा जे म्हाजे क्लोज फ्रेंड कॉलेजीन बरोबर आसलेले वांगडा शिकताले बट कांय कारणाक लागून ते इतले एडिक्ट जाले अल्कोहोल आयज ते आमच्या बरोबर ना आयज ते मरून गेल्लेले आसा खूब दूख लागता सो आमी लोकांक जर हेल्प करूंक शकतले जाल्यार एक आमकां खंय तरी ब्लेसिंग मेळटलें लोकांचें एक आमकां रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे अल्कोहोल एडिकाक लागून स्टार्ट करपाक मेळटा जाल्यार. स्पिकर सर चड टायम घेनासतना लास्ट स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 49 हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करपाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक टू रेग्युलरायज द सर्वीस ऑफ 26 नंबर ऑफ पेशंट केअर अटेंडंट हू आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस फॉर लास्ट 10 years 10 वर्सां जालीं हे भुरगे थंय काम करता पेशंट केअर अटेंडंट्स म्हणून आनी तेंचे टोटल 26 लोक आसा ते तांकां खंय तरी तांकां कित्याक तांकां PF मेळना EST मेळना डिडक्शन फ्रॉम दीस कांय मेळना आनी एवरी इयर तेंचो तो रिन्यू जायत आसता 12 म्हयन्यांक लागून रिन्यू जाता सो खंय तरी ह्या भुरग्यांक जे इतलीं वर्सां थंय काम केलां तेंच्यांनी जालीं 10 वर्सां आनी खरेंच बरें काम करता लोकांचें कित्याक ते एटेंडंटाचें काम करता लोकांच्या मदीं पेशंटाच्या मदीं आसता जर हांकां जर आमी खंय तरी रेग्युलायज करपाक रावलो तेंचें खंय तरी ब्लेसिंग आमकां सगळ्या गव्हर्मेंटाक मेळटलो आमच्या मंत्र्याक मेळटलो आमकां खंय तरी हेंचे वाह मेळटले हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून हांकां खंय तरी हे बेनिफीट दिवचे आनी परत एकदां हांव आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंचें बरे भाशेन काम चल्लेलें आसा एक GMC जी आयज आख्खे गोंयांतूच न्हू आख्खे गोंयच्या आमच्या सरावंडींग एरियान जी फामाद जाल्लेली आसा आनी हेजें खरें क्रेडीट म्हणटा आमचे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टराक वयता कित्याक बरें काम चल्लेलें आसा. थँक्यू सर. वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands. Speaker sir, GMC health services. पहिलो Speaker sir health services घेवंक सोदता demand number 48. हेल्थ सर्विसीस म्हटल्यार जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर रुरल हेल्थ सेंटर आसा खंय ना खंय आमकां ते अपग्रेड करपाची खूब गरज आसा आनी आमच्या मतदारसंघात म्हटल्यार सानंद्रे मतदारसंघानूय हेल्थ सेंटर आमी ऑलरेडी हांव मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा तांकां सांगलेलें आसा की गोवा वेल्या ह्या गांवांत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक जाय आनी ऑलरेडी जागोय आसा थंय हेल्थ सर्विसा कडेन जागो आसा सो त्या जाग्याचेर आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक बऱ्यापैकी दिलें नाल्यार आमकां खूब बरें जातलें कित्याक आतां सद्याक रेंटेड प्रिमायसिसान आसा आनी ती रेंटेड प्रिमायसीस सामकी ल्हान आसा आनी ती बाकीच्यो ज्यो सर्विसीस फॅसिलिटीज थंय मेळपाक जाय त्यो मेळना सो म्हाका दिसता की हांगा गोवा वेल्या गांवांत समज आमकां एक बऱ्यापैकी नवीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर गावलें नाल्यार खूब बरें जातलें तशेंच आमचे बाकीची जी हेल्थ सेंटर प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसा ती रिन्युवेट जावपाची गरज आसा आनी ताका बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो मेळपाक जाय. मेन म्हटल्यार जे आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर आतां हेजे आमी रिसंटली एक इन्स्पेक्शनूय केल्लें आनी मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी तेंच्यांनी एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हणून जेन्ना आमी खुबशे डिमांड आमचे घातले एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स म्हटल्यार आमकां आमी डिमांड केल्लो ते म्हणजे एम्बुलन्सीक लागून एडवान्स सपोर्ट सिस्टमाची एम्बुलन्स तेंच्यांनी बेगानूच ती आमकां एम्बुलन्स प्रोवायड केली आनी हांव देव बरें करूं म्हण सोदता कारण बेगानच्या बेगान रोखडीच एक 2-3 दिसां भितर तेंच्यांनी एम्बुलन्स प्रोवायड केली पण हांव आनीक सांगपाक सोदता की एक नवीन एम्बुलन्स दिवची कारण ती आसा ती सद्याक मातशी ओल्ड कशी आसा सो नवीन प्रोवायड करपाची आमकां. स्पिकर सर तशेंच आमी थोडे डिमांड घातले जे रुरल हेल्थ सेंटराच्या बाबतींत आसा मंडूर तितून आमी मागला की लेबर रूम जो आसा तो फुल्ली फंक्शनल करचो तशेंच ब्लड टेस्टिंग फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड करचे तशेंच एक्सरे मशीन्स प्रोवायड करचे तशेंच एअर कंडिशनिंग हॉल आसा थंय सामकी गरमी जाता ताका एअर कंडिशनिंग प्रोवायड करची तशेंच डेंटल क्लिनीक जे आसा एक बरेपैकी डेंटल क्लिनीक जाला आनी बरी फॅसिलिटीय मेळटा थंय लोकलांक आमची बरी फॅसिलिटी मेळटा पण ताका आतां कितें जाला
पावर जो आसा तो आमकां रुरल हेल्थ सेंटरा थ्रू दिवचो ही मागणी करता. तशेंच आमकां रेग्युलर मेडिसीन, आतां मेडिसिनाचो मदीं मदीं इश्यू जाल्लो, आतां सद्याक तरी स्ट्रीमलायन जाला, असो स्ट्रीमलायन जावचो. आमी ऑलरेडी डिना कडेन उलयल्ले आसा की हेजी जी मेडिसीन आसा ते लोकलांक केन्ना प्रॉब्लेम जावपाक जायना, कित्याक खुबशे आमचे लोकल जे आसा ते हेजेर डिपेंड आसता, कित्याक 2 दीस 4 दीस 5 दीस 1 वीक समज मेळना नाल्यार ते आबूज जाता आनी सामके भियाता. सो ती स्ट्रीमलायन करपाक जाय ही खूब गरज आसा. तशेंच आमी आनीक जो डिमांड घातलो थंय आमचो क्वॉटर्स आसा, एक ओल्ड स्टाफ क्वॉटर्स आसा, हे एंटायर स्टाफ क्वॉटर्स जे आसा ती पॅथेटीक मीन्स ऑलमोस्ट डेमोलिशनाच्या स्टेजीर पावल्ले आसा. रिपोर्ट पासून येयल्लो हेजो पयलू, पण अजून पर्यंत ते डेमोलिश जाल्ले ना आनी डेमोलिश करून थंय नवीन कितें तरी हाडपाक शकता आमी आनी बऱ्या पैकी फॅसिलिटी आमी मंडूर हेल्थ सेंटरान दिवपाक शकता. कारण हांगा खूब बरी प्रिमायसीस आसा, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, मात तेजो यूज जो आसा तो बरे भशेन जावपाक जाय आनी बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज उरलेल्यो आसा त्यो बेग्यानच्या बेग्यान आमकां मेळच्यो ही आमची मागणी आसा. स्पिकर सर, दुसरें म्हणजे मंडूर हेल्थ सेंटरान आमी पळयता की खुबशे पेशंट येता. आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा की सिनियर जे रेजिडेंट्स डॉक्टर आसात थोडे डिपार्टमेंटाचे थंय येयना, सो ते डिनाकूय आनी मिनिस्टराकूय सांगलेले आसा की हे बेग्यानच्या बेग्यान आमकां प्रोवायड करचें म्हणून. आनी हांव एक्सेप्ट करता की बेग्यानच्या बेग्यान मिनिस्टर आमचे आयकोन घेतलो मागणी आनी करून दितलो म्हणून. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 47 जो GMC आसा. आतां GMC म्हटल्यार एक व्हडलें मीन्स मेन आमचो मेडिकल इन्स्टिट्यूट आसा आनी मेडिकलान जे आमकां लोड येता, हांवें पासून पळयलां की म्हाज्याच मतदारसंघान GMC आसा, पेशंट कितले येता ऑल ओव्हर गोवा, गोंयचे भायले पेशंट येता आनी लोड इतलो वाडलेलो आसा की ते सांबाळपाक पासून खूब डिफिकल्ट जाला आतां सद्याक. पण तरी पूण हांव एप्रिशिएट करता की जो मिनिस्टर आसा जावं डीन आसा हे सगळे मेळोन हे जे काम आसा हे बरे पैकी चलयता. पण खुबश्यो ज्यो तोडी आसा म्हटल्यार खुबशी जी कामां जायना ही कामां कशी करपाक, हेका लागून आमचो जो पॉयंट्स आसा हे हांव पॉयंट आतां मांडटलो, पण मुद्दमून सांगपाक सोदता खुबशे जे स्टाफ आसा, डॉक्टर्स आसा हे बरें काम करता, थोडे करना, तेंचेरूय आमी पॉयंट आउट टिका करतले, कारण मिनिस्टराकूय कळपाक जाय की कोण सारकें करिना, कोण कितें करता ते. सो पयलू म्हणजे जेन्ना आमी GMCन एंटर जाता पयलो जो स्टेप आसता तो म्हणजे कॅज्युलिटी. आतां कॅज्युलिटी इतली गंभीर सिच्युएशन आसता की सामकें मीन्स प्रायोरिटीचेर थंय घेवपाक जाय आनी प्रायोरिटीचेर कामाक लावपाक जाय. आतां कॅज्युलिटीन अशी आयज सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या की लोडेड आसता, थंय 100-200 लोक असे कंटिन्युअसली येता वयता आनी हांवें पर्सनली हांव खूब फावटी कॅज्युलिटीन विजीट केला. आज थंय कशें जालां, आयची खबर सांगता स्पिकर सर, थंय आजून पासून लिकेज जाता. हे हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें की लिकेज जाता म्हणून कॅज्युलिटीन आनी ती खंय ना खंय आमकां दुरुस्ती करपाक जाय, जावं एक नवीन कॅज्युलिटी बऱ्या पैकी एक नवीन कॅज्युलिटी बांदची. आनी मायज बेडांय थंय चड जाय, कित्याक कॅज्युलिटीन सद्याक बेडाक इतली कमी पडटा, लोक थोडे भायर उरता. हांवें पळयलां की लोक कितलेशे पेशंट जे आसा ते भायर उरता, हे भायर उरपाक जायना. आनी जेन्ना आमी बाकीचे फॅसिलिटी तांकां CT स्कॅनाक धाडटा, एक्सरेक धाडटा, आनी कित्याक धाडटा. आतां अशें जालां की थोडी मशिनां खूब फावटी बंद पडटा. आतां ऑल्टरनेट सोर्स हो प्रोवायड जावपाक जाय, ऑल्टरनेट सोर्स आसपाक जाय, कित्याक लोड चड जाला. ऑल्टरनेट सोर्स म्हटल्यार कितें, एक समज एक मशीन बंद पडलें नाल्यार दुसरें आसपाक जाय, दुसरें बंद पडलें जाल्यार थंय मीन्स सामकें भितर वयचें पडटा. एक मेन जे कॅज्युलिटी आसा थंयच सगळीं मशिनां डिप्लॉय करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ती फॅसिलिटी आनीक फास्ट आमी प्रोवायड करपाक शकतली. दुसरें म्हणजे आतां जेन्ना कॅज्युलिटीन आमी वयता, आतां थंय अशें जाल्लें आसा, हांव पासून खूब फावटी गेला, हांव डॉक्टरांची एकदां हें करिना, पण एकदां डॉक्टरांची मीन्स जो CMO आसता तेंच्यांनी फास्ट सर्वीस दिवपाक जाय. PROक आमी खूब फावटी PROक फोन मारता, PRO हेल्प करता आमकां खूब फावटी. पण अशें जाल्लें आसा, हांव एक इन्सिडंट सांगता. एक आमचो जो पेशंट आसलो तो पेशंट GMCन गेलो, ऑलमोस्ट ताका 4 वरां तो रावलो, रातचो टायम आसलो, 4 वरां 12-12:30 पासून रावलो तो. आनी ताका जो CMO आसलो हांवें पासून कॉल केलो, PROक सांगलें, हांवें बाकीचे जे आसा ऑफिसर तांकांय सांगलें, पण तो CMO आसा तो केअरलेस करता. हांव त्या CMOचेंय नांव सांगता, डॉक्टर सरफराज म्हणून आसा तो CMO. कित्याक हांव आनी एकदां गेल्लो तेन्नाय सेम सिच्युएशन जाली, तेन्नाय अशेंच करूंक लागलो, सगळ्यांक वचा अशें जायना. हांव म्हणटा कितें, ताका कितें आसा ट्रिटमेंट जायना, कितें आसा, ओके तूं बरो आसा नाल्यार बरो आसा म्हूण सांग, तुका खंय वचपाक जाय, स्कॅन करपाक जाय, ट्रिटमेंट घेवपाक जाय तें सांग, तूं कितें ताका कांयच करना. लास्टाक कितें केलें, ताका बाबडे पेशंटाक रातचो दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचो पडलो. हांव हो मुद्दम पॉयंट मांडटा, कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटलान रातचो आनी तो म्हाका फोन मारता. लास्टाक वयलो तो म्हाका म्हणूंक लागलो की GMCन सर्वीस दिना, कितें फायदो, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन GMC आसून कितें फायदो. ही सिच्युएशन जाली. आनी हे हांवें आमच्या डिनाकूय सांगलां, MSकूय सांगलां की असो जे डॉक्टर आसा खंय ना खंय हेंचे कारवाई जावपाक जाय, कित्याक अशें लायटली घेवपाक जायना.
खंयचोय डॉक्टर आसूं कोणीय आसूं कित्याक सगल्यांक आमी फेसिलिटी बरे भशेन दिवपाक जाय. म्हाका खबर आसा स्ट्रेस खूब आसता, खुबशे पेशंट येता आनी खुबशे बाकीचे सीएमओ वचून आसा खूब बरें काम करता, पण ही म्हाका दोन टायम म्हाका असो सेम डॉक्टरा कडल्यान हें येयल्ली आसा. हांव मागता की मिनिस्टरा कडेन की तेजे इन्क्वायरी करची कित्याक लागून अशें जाता काय म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना बाकीचे पासून सिनियर जेन्ना पेशंट येता आनी तांकां थंय बसयता एक 2-3-4 वरां हें उरपाक जायना. म्हाका दिसता बेगीन जावपाक जाय, ती फेसिलिटी फास्ट मेळपाक जाय. सिनियरांक तरी सिनियर पेशंट आतां कितें करता थंय, ओके तुमी बरो आसता म्हणटा बसयता, थंय फाल्यां तांकां एटॅक येयलो आनी कितें जालें एक्सपायर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. खुबशे आमकांय कंप्लेन येता, आमी डिनाय करिना, खूब आमी ट्राय करता. डिपार्टमेंट जो हेल्थ सर्विसीस GMCचे जितले कर्मचारी आसा ट्राय करता, पण जाता तितले बेगीन जे एटलिस्ट जे प्रायोरिटीचेर आसता, जे एज्ड आसता, सिनियर सिटीजन आसता, तांकां पयले प्रायोरिटीचेर घेवची ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी GMC पळयता, GMCन खुबशे मेंटेनन्स हेच्या पयलीं आमी खूब सांगला, हांवेनूय मिटींग घेतल्या, हांवेनूय डिनाक मेवला, MSक मेवला, मिनिस्टराक मेळोन सांगलेलें आसा खंय आमच्यो जे मेंटेनन्स आसा ते जायना. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, रिसंटली हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें की 100 वॉर्ड, म्हाका दिसता डिलेला लोबनूय सांगलें 100 वॉर्डाच्या भायर थंय लिकेज जाता. ही लिकेज कंटिन्युअसली जाता आनी म्हाका दिसता पावसान आतां आनीक वाडलेली आसा. म्हणून हें खंय ना खंय दुरुस्ती करपाक जाय. तशेंच आमच्यो ज्यो लिफ्ट्स ज्यो आसा, जावं त्यो SSBन आसा, जावं त्यो मेन हितून आसा, खूब फावटी त्यो लिफ्ट बंद जाता. सो त्यो 8-8 दीस बंद दवरपाक जायना, त्यो चालू वचपाक जाय. कित्याक हेल्थ सर्विसीस प्रायोरिटी, आमकां फास्ट येवपाक वचपाक मेळप जाय, पेशंटाक येवपाक वचपाक फास्ट मेळपाक जाय. सो हें म्हाका दिसता जो डिपार्टमेंट म्हणजे कोण मॅनेज करता, मेंटेनन्स मॅनेज करता, हेणेन दखल घेवपाक जाय आनी हें बेग्याच्या बेगीन सुटावे करून घेवपाक जाय आनी ताका डिले करपाक जायना. हांव म्हणना जेन्ना सांगता तेन्ना करता, मात आमी सांगपाक जायना. हें म्हाका दिसता जे मॅनेजमेंट कोण आसा तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरें म्हणजे जेन्ना टॉयलेटी आमी पळयता, टॉयलेट ज्यो GMCच्यो आसा, ह्यो टॉयलेटी आयज खुबश्यो पॅथेटीक कंडिशन जाल्ल्यो आसा. रिपेर करता परत मोडटा, रिपेर करता परत मोडटा. सो हें जावपाक जाय. रिपेर करता फास्ट आमी थंय हें करपाक जाय आनी खंय ना खंय समज कोणूय आतां थोडे आमकां खूब फावटी अशें जाणून येयलें की पेशंटाचे रिलेटीव आसता ते नाका आसले नाटकां करता. सो तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. भितूर बसून आसना जाल्यार तेंचेर एक्शन जायना. स्पीकर सर, कित्याक ती पब्लीक प्रॉपर्टी कोणूय मोडपाक शकना, येता आनी कोणूय मोडटा अशें जावपाक जायना. स्पीकर सर, आतांच चालू केला. स्पीकर सर, दुसरें जे पार्किंग फेसिलिटी आतां खुबशे जाणांनी सांगलां, रुलिंगाच्या आमदारांनी सांगलां आनी हांवेनूय रिक्वेस्ट केल्या, मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केल्या की ही जी पार्किंग फेसिलिटी आसा ही खूब गरजेची आसा. भायर आख्खो मॅस जाला स्पीकर सर, आख्खो मॅस. आनी भितूर समज आमी GMCच्या भितूर कंपाउंडा भितर आमी पार्किंग फेसिलिटी जावं GMCची बाकीची जी ओल्ड हें आसा, आमचे क्वॉर्टर्स आसा, GMC स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, ते सायडीन वचून खुबशी स्पेस आसा, थंय समज आमी पार्किंग फेसिलिटी केली जाल्यार खूब बरें जातलें आनी लोकांकूय बरी फेसिलिटी मेळटली. कित्याक आयज अशें जालां भायर पार्क करता, रस्त्यार पार्क करता, गेटीच्या फुडल्यान वचून पार्क करता आनी लोक चल्ले. हें जावपाक जायना. आनी पयर रिसंटली पुलिसांनी थंय एक्शन घेतलेली, लोकां मारलेली, पूण अशें परत पार्किंगाची प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सेम जातलें. ताका लागून खंय ना खंय आमकां पार्किंग फेसिलिटी प्रोवायड करून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, मेडिसिन्स आतां खूब म्हणटा की मेडिसिन्स आमी मेळपाक जाय. आतां हॉस्पिटलाची जी मेडिसीन आसता भितूर दिता आमकां ते खंय ना खंय बेगांच्या बेगान तांकां मेळपाक जाय, फ्री मेळपाक जाय. आतां खूब फावटी कितें जाता, मेडिसीन अवेलेबल ना म्हणटा आनी प्रायवेट जी फार्मासी आसा तितून धाडटात. थोड्यां कडेन कितें आसता, थोड्यां कडेन एफोर्ड करपाक जायना. सो हें जावपाक जायना. खंय ना खंय तो एम्पल अमावंट ऑफ मेडिसीन हें कंटिन्युअसली फ्लो जो आसा, स्ट्रीमलायन फ्लो हो GMCन दवरपाक जाय. स्पीकर सर, वॉर्डान स्पीकर सर, GMC आमची मरे मेन टॉपिक. मातसो टायम दी, हांव उलयतां. प्रत्येकाक 10 मिनटां लागता आनी GMC सगळ्यांक आख्खे गोंयकारांक सगळ्यांक लागता. ना आमकां म्हाज्या मतदारसंघात येता मेन टॉपिक. म्हाका चड पॉयंट प्रत्येकाक टायम वांटून दिल्लो आसा, ते डिस्कस जाल्लेले आसा. काबार करता, 5 मिनटांनी काबार करता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी GMCचो हें उलयता, फेसिलिटीज म्हटल्यार जे फ्रिक्वंट म्हटल्यार क्वॉर्टर्स जो आसा आमचो GMC ओल्ड क्वॉर्टर्स, हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट घातलेली आसा की आनी CMकूय सांगपाक सोदता, हे जे क्वॉर्टर्स आसा ते सामके काबार जाल्ले आसा, हे केन्ना मोडत नेम ना. सो खंय ना खंय तेजी दुरुस्ती, डेमोलिशन करून तेजी दुरुस्ती करपाक जाय, नवीन क्वॉर्टर्स हे बांदपाक जाय, फेसिलिटीज जे स्टाफ आसा स्टाफांक फेसिलिटीज थंय प्रोवायड करपाक जाय. स्पीकर सर, हे गेले ते फावटी आमी डिमांड केल्लो, मात अजून पर्यंत त्या डिमांडाचेर कांयच सांगूंक ना. स्पीकर सर, आनी एक स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा तो वॉटर फेसिलिटी. आतां उदकाची खूब फावटी कमी मेळटा, ते म्हाका दिसता PWD आनी हेल्थ स्टाफ हेंच्यांनी दोगांनी मेळोन म्हाका दिसता कॉर्डिनेशनान हें करपाक शकतले. स्पीकर सर,
आतां खूब जाणांनी म्हटलें की जो बँक ब्लड बँक आसा ब्लड बँकान प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां टायमार ब्लड बँकाक मेळना सो ताका लागून खंय ना खंय आमकां एक इंचार्ज दवरपाक जाय जो इंचार्ज समोर ब्लड ना थंयच्यान आमकां खंय ना खंय कॉर्डिनेशन जावन फ्लॅश ब्लड मेळटलो कित्याक खूब जाणांक त्रास जाता आमकां मागीर खूब जाण अप्रोच जाता आमकां मागीर ते वॉट्सॅप ग्रुपांनी आनी खंय धाडचें पडटा सो तें जावपाक जायना थंय कॉर्डिनेशन करपाक कोण तरी आसपाक जाय जो ब्लड आमकां बेगांच्या बेगान मेळपाक शकतलो स्पिकर सर तशेंच जेन्ना आमी आयसीयू बेड्स म्हणटा आतां आयसीयू बेडान पासून खूब प्रॉब्लेम जाता आयसीयू बेड्स खूब कमी पडल्या आनी म्हाका दिसता रिसंटली हें केल्लें की नवीन आयसीयू बेड्स घालतले म्हणून पण म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान हांगा आयसीयू बेड्स वाडोवपाक जाय कित्याक खूब जाणांक भायर रावचें पडटा सर्जरी करपाक मेळना सर्जरी डिले जाता खूब टायम तुमी पळयलां आसतलें की सर्जरीक 2-2 म्हयने पासून दवरता 3-3 म्हयने पासून दवरता कित्याक आयसीयू बेड अवेलेबल आसना जावं बाकीचे बेड्स जे आसा जीएमसीन थंय अवेलेबल आसना आतां हांवें एलक्यू घातलेले तितून एक म्हाका रिप्लाय गावला की बेड्स अवेलेबल आसा आतां जेन्ना आमी जीएमसीन वयता तेन्ना बेड अवेलेबल आसा म्हणून बेड भरोन भायर रावता भायर आसता पेशंट म्हणल्यार एक्स्ट्रा बेडाची गरज आसा हें तितून कळटा आमकां की खुबशे एक्स्ट्रा बेड आमकां गरज आसा भायर कितलेशे पेशंट अशे भायर बसून उरता आनी मागीर ते दुसरे बेडा वयले कोणाक डिस्चार्ज दिता कोणाक भायर काडटा सो तें जायनासतना म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान बेड अवेलेबल करची आनी एक जे हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां की NICU म्हटल्यार जे माणकुले जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना NICUची गरज आसता आतां NICUचे बेड कमी पडलेले आसा हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां की हेय बेड खंय ना खंय आमकां वाडोवपाक जाय तशेंच वेंटिलेटर्स पासून खूब फावटी कमी पडटा म्हाका दिसता वेंटिलेटराची फेसिलिटी म्हाका दिसता वाडोवपाक जाय स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता की फायर फायटर सेल हे म्हाका दिसता जीएमसी जावं एंटायर ते हेल्थ इन्स्टिट्यूट आमचो आसा थंय डिप्लॉय करपाची खूब गरज आसा आनी लास्ट म्हणजे जीएमसीचे की कॅन्सर हॉस्पिटल हे बऱ्यापैकी हें आसा म्हाका दिसता तेजे प्रायोरिटीचेर बेगांच्या बेगान ते चालीक लावपाक जाय आनी बेगांच्या बेगान ते चालू करपाक जाय स्पिकर सर आमचो दुसरो जो डिमांड आसा तो म्हणजे फूड एंड आनीक जीएमसीचे व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे तो आतांच म्हाका दिसता संकल्प बाबान सांगलें ते म्हणजे ST OBC जे कम्युनिटीचे जो इनजस्टीस जाला तेंचे रिजर्वेशन PG क्लिनिकल हें आसा तितून गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज हितून 2023-2024 जे पोस्ट मेळपाक जाय आसले रिजर्वेशनाचेर मेळपाक जाय आसले ते मेळोंक ना संकल्प बाबान चडशे तरी सांगलेलें आसा पण हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता जेन्ना गव्हर्मेंटाचो डिसिजन जो गोवा गव्हर्मेंट जो BJPचोच गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंटाचोच डिसिजन आसा की रिजर्वेशन हें दिवचें ST SC OBC तितून रिजर्वेशन कित्याक दिवना कित्याक जो रायट आसा जो ST SC OBC तो डिप्रायव केल्लो आसा आयज खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय CMान आनी मिनिस्टरान बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता हो जो रायट आसा हांगा सगळे आमी पॉयंट आसा हांव जायना हो टेबल करता हितून एंटायर म्हटल्यार खंयचे हितून गॅजेट्स खंयचे आसा कितें ऑर्डर येयल्ली आसा ह्यो ऑर्डरी सगल्यो आसा स्पिकर सर भंडारी समाजान कोर्टान वयचें पडलें हें खरें म्हटल्यार सरकारान हें करपाक जाय रायट दिवपाक जाय OBC ST SC मात भंडारी समाजाक वयचो पडलो कोर्टान हायकोर्टान वयचें पडलें आनी तांकां ऑर्डर हाडची पडली सो ही खंय ना खंय आमचो समाजाचेर खंय ना खंय अन्याय आसा आनी हें म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान PG आमचे जे भुरगे आसा तांकां हांगा एडमिशन मेळपाक जाय स्पिकर सर हें हांव टेबल करता स्पिकर सर फुडें वयता तेन्ना आमी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 53 आतां फूड एंड ड्रग्सान स्पिकर सर तुमी पळयता आसतले इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी जे स्टॉल्स आसा जावं फूड कार्ट्स आसा हे आयज खुबशे फूड कार्ट्स इनलिगल आसा इनलिगल हेंचेर जो रेट्स मारपाक जाय म्हाका दिसना तितले लेवलाचेर जाता कारण कितलेशे आजून पासून आमकां दिसता की कितलेशे फूड स्टॉल्स बिंदास चलता हेजेर खंय ना खंय मिनिस्टरान एक्शन प्लॅन काडपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन घेवन डायरेक्ट ते बंद करपाक जाय हांवें बसून एकदां फूड कार्ट हें केलो तेन्ना पळयत जाल्यार तेजेर कांयच ना तेजेर डॉक्युमेंटेशन ना फूड एंड ड्रग्साचें लायसन्स बसून ना मात तो ऑपरेट करतालो लास्ट 20 years तेका बंद केलो मागीर सो लास्ट 20 years म्हाका पर्सनली इनवॉल्व जावचें पडलें मात तशें जावपाक जायना म्हाका दिसता जे फूड ऑफिसर आसा हेंच्यांनी वचोन हेजें इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय आनी तें स्टॉप करपाक जाय बंद करपाक जाय डायरेक्ट स्पिकर सर जे गव्हर्मेंट
गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा जो कंट्रोल ऑडिटेशन इन फूड प्रोडक्ट्स आयज फूड प्रोडक्ट्स जे आसा तेजेर कंट्रोल दवरपाक आतां खुबशे आयज तुमी पळयता सगळे खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता डिजीजीस येता आनी कितें येता फूड इश्यूज जाता सो हे खंय ना खंय कंट्रोल दवरपाक म्हाका दिसता फूड एंड ड्रग्स हो इन्स्टिट्यूट आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हेंच्यांनी हेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय स्पीकर सर लास्ट म्हाजो हें घेता तो म्हणजे IPHB हो खूब गरजेचो इन्स्टिट्यूट आतां खूब गरज पडटा आनी खुबशे पेशंट आयज IPHBन येता आतां IPHBन येता तेन्ना आमी पळयता कित्याक मेन हांव पळयतालो तेन्ना IPHBन की एम्बुलन्सीच ना एकूच एम्बुलन्स आसा सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की एम्बुलन्सी वाडोवपाच्यो कित्याक एम्बुलन्सी खूब गरजेच्यो आसा कित्याक ते पेशंटांक GMCन व्हरता परत हाडटा परत व्हरता परत हाडटा आतां एक एम्बुलन्सीन समज चड पेशंट आसना जाल्यार कशे वयतले सो म्हाका दिसता ह्यो एम्बुलन्सी वाडोवपाक जाय तितून खंय ना खंय कित्याक थंय लोडेड व्हरता मागीर एकूच एम्बुलन्सीन आनी ते मागीर तेंचे टायर जाता आनी कितें जाता तुमकां सगळें खबर आसा सो बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता तांकां प्रायोरिटीचेर एम्बुलन्स प्रोवायड करची स्पीकर सर तशेंच ते कॅन्टीन फॅसिलिटी तेंची इम्प्रुवायज करपाची आनी टॉयलेट आसा IPHBन खंय सामकी पॅथेटीक कंडिशन जाल्ली आसा वॉटर सप्लाय सारको येना तांकां म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येयल्यो वॉटर सप्लाय तांकां टायमली सारको मेळना खंय ना खंय तोय इम्प्रुवायज करपाक जाय आनी हेजेर म्हाका दिसता जो मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय तशेंच नवीन बिल्डींग जी IPHBची नवीन बिल्डींग येवपाची आसा सो ती बेगांच्या बेगान म्हाका दिसता ऑपरेशनल जावपाक जाय आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें दिसता म्हाका ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें सो म्हाका दिसता ती हें जाली नाल्यार खूब बरें पडटलें कित्याक एक्जिस्टींग बिल्डींग आसा तिची कंडिशन खूब वायट आसा पॅथेटीक कंडिशन आसा हांव खूब फावटी वचोन पळयल्या कित्याक थंय हांव नाका दुरुस्ती करतले रिपेर करतले तो मिनिस्टरान आन्सर करपाचें पण जाता तितले बेगीन बाकीची जितल्यो फॅसिलिटीज उरलेल्यो आसा IPHBन त्यो दिवच्यो थँक्यू स्पीकर सर कृष्णा सालकर Speaker sir, I stand to support the demands जे आज प्लेस केले. Speaker sir, डिमांड नंबर 47 उलयता आसतना GMCचेर आमी हांगा बशिल्ले सगळे मेंबर्स आनी भायरूय आशिल्ले सगळे गोंयकार वील एक्सेप्ट दॅट GMC आज देशांतली एक बऱ्यांतली बरी सर्वीस दिवपी अशी गोवा मेडिकल आमची कॉलेज जाल्ली आसा आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हणजे आज अशें दिसता की एक नवी फॅसिलिटी गोंयांतसूनच स्टार्ट जाता म्हणजे IVF फॅसिलिटी ही आमकां पयलीं नाशिल्ली आनी आमी सगळे जाणा की एक सपोज कोणाकूय भुरगें जायना कपलाक जाल्यार ताका कितले पश्चाताप जाता नाजाल्यार त्रास जाता आनी ताच्या खातीर ट्रिटमेंट घेवपा खातीर कितलो एक्सपेन्सीव ट्रिटमेंट आसता हो पूण आज खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान म्हणजे थ्रू CSR आसूं पुणून ते फंड हाडून आज तो ट्रिटमेंट फॅसिलिटी आज आमकां GMCन अवेलेबल करून दिल्या ताच्या खातीर म्हाका दिसता खरोखरच GMC अभिनंदनाची पात्र आसा आनी ताच्याच बरोबर कॅन्सर फॅसिलिटी आसत नाजाल्यार गुडघे रिप्लेसमेंट ही इंडियन फर्स्ट टायम जाल्ली आसा सो खुबश्यो गोश्टी GMCंतल्यान देशांतून फर्स्ट टायम जाल्ल्यो आसा आनी ताच्या खातीर GMCचे आज हें करपी खंयच ना कोणूच ना आमकां याद जाता जेन्ना आमी पयलीं एक 15-20 वर्सां पयलीं नाजाल्यार 10 वर्सां पयलीं GMCचें नांव घेताले तेन्ना आमी सदांच म्हणटाले की हें खंय तरी गरिबांनी वचपाची हें म्हणून हॉस्पिटल म्हणून पयलीं म्हणटाले अशें पूण जेन्ना पसून ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान चार्ज घेतला म्हाका दिसता टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन आज सगळे लोक श्रीमंतांतले श्रीमंत लोक आज थंय वचून ट्रिटमेंट घेवपाक येता हाजे कारणां खूब आसा एक तर मॅनेजमेंट बरो जाला एक तर तांचेर एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जालां दोतोरांची जी कॉम्पिटन्सी आसा ती वाडल्या दोतोर आमचे तांकां फ्री हँड दिल्ले वता आनी हे सगळे आमचे नर्सी बरो काम करता मेडिकल स्टाफ बरो काम करता क्लिनलीनेस बरें आसा हे सगळे पळोवपाक गेले आज म्हणजे इतलो लेवलाचेर पावल्या की आज एक श्रीमंत मनीस पसून बिंदास कितेंय जालें जाल्यार आपूण GMCन वचून ट्रिटमेंट घेतलो अशें म्हणपाक खचकना आनी तो वता आनी ट्रिटमेंट घेता आनी बरोय जाता हांव त्या खातीर सगळ्या दोतोरांचें अभिनंदन करता कित्याक आमी हांगा सगळे उलयले GMCचेर इतलो लोड आसा आनी GMCतले दोतोर ते कशें मॅनेज ते करता हें तांकांच खबर दोतोर विरेशान सांगलें की दोतोर सरफराज एकदां तापून उलयता म्हणून साहजीक आसा थंय इतलो एकदां प्रेशर आसता कोणें तापचें न्ही पूण इतलो प्रेशर आसता की एकदां आमी मित्र बसून आसून ते आमकां सांगतात मातशें राव आतां म्हणून म्हणजे इट इज बट नॅचरल हें जावप पूण हांव ताचेर हें करना पुणून म्हाका दिसता आज खंय तरी आमकां सगळ्यांक मेळून म्हणजे GMCचो लोड मातसो जर कमी केलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें दोतोर दिगंबर बाब उलयलो की आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन जाल्यार चड बरें जातलें तातूंत भितर जी आमची प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा नाजाल्यार चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल आसा आमच्या मुरगांव तालुका बद्दल नाजाल्यार अर्बन हेल्थ सेंटर आसा
ह्या सगळ्यांक सपोज मातशे चड फॅसिलिटीज दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो लोड म्हणजे वास्कोतलो मुद्दम खंय तरी वचून हांगा पणजे वचून ट्रिटमेंट घेवपाना. आज गव्हर्मेंटान इतली सुंदर फॅसिलिटी आज आमच्या चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान दिल्या की इतले सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून पर्यंत थोड्यो मातश्यो कितें डेफिशियन्सीज आसा त्यो क्लियर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो मुरगांव तालुकाचो लोक खंय तरी एक कित्या खातीर दुयेंसा खातीर गेलो जाल्यार ताका रिफर करचो पडचो ना. नाजाल्यार आतां कितें जालां की खंय गेलो की मातशें कितें जालें की ताका रोखडेंच रिफर करता. आनी ताजें कारण इतलें आसा की आज सगळ्यो मिशिनरी आसून पसून आज हेल्थ मिनिस्टराक हांव खरोखरच हांव देव बरें करूं म्हणटा, पूण हें उलयता आसतना ताज्यो डेफिशियन्सीज कितें आसा त्योय बी मातश्यो त्रुटी कितें आसा त्योय बी सारक्यो करपाक जाय. आज आमची ECG मिशीन आसा आमच्या चिकालीम हॉस्पिटल, पूण ताका मॅनेज करपी टॅक्निशियन ना. आज मेडिकल ऑफिसर्स ना, आज नर्सीज ना, आज आमकां थंय थोडे स्टाफ कमी आसा, एनेस्थेसिस ना, खुबश्यो हें ना. आमकां हे दोतोरी मेळप कितलें कठीण आसा तेंय आमकां कळटा. सो मे बी त्या खातीर GMCन म्हणजे MBBSचे सीटूय आतां वाडयल्या, पूण कॉरस्पॉन्डिंग MDचे सीट वाडोवना. सो MDचे थोडे वाडयले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वी कॅन ब्रीज द गॅप म्हणटा तशें. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हे जे आमकां स्टाफ जाय चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटलान, कित्याक ही मुरगांव तालुका जी आसा इट इज अ व्हेरी थिकली पॉप्युलेटेड एंड डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी खुबशे लोक गरीब समाजांतले आसा आनी तांकां खंय कितें जालें जाल्यार चिकालीम हॉस्पिटल इज द ओनली रिकॉर्ड्स. तांकां इवन GMC वतलो जाल्यार तांकां एम्बुलन्स मेळपा खातीर तांचे कडेन इतले पयशे नासता, अशी परिस्थिती आसता. अशे खुबशे आमचे भाग आसा. त्या खातीर आमकां चिकालीम हॉस्पिटलान मोठे कांय चेंजीस कांय करपाचे ना. जे आमकां थोडे टॅक्निशियन्स जाय तेच सपोज दिले जाल्यार म्हाका दिसता आमी तातूंत मॅनेज करून GMC वयलो जो मुरगांव तालुक्यासून लोड वता तो आमी खूब कमी करूंक शकतले. अर्बन हेल्थ सेंटर सर आज खंय तरी एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. पयलीं म्युन्सिपालिटीन ग्रावंड फ्लोरार आशिल्लो आनी आज तो खंय तरी जागो ना म्हणून एक खंय तरी हातून एका फ्लॅटान ऑपरेट करता. आनी जेन्ना इम्युनायझेशनाक आसूं नाल्यार कित्याकूय भुरग्यांक घेवन आपले आवय बापूय वता तेन्ना थिंगा गरमेनूच अर्द पयलीं जाम जाता. पयलीं ते RTO नाशिल्ले थंय आनी त्रास जाताले. थंय त्रास जाता म्हणून आतां हांगा व्हेला. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आमचो पुलीस आउटपोस्ट जो आसा ओल्ड थंय जागो आसा. थंयच सपोज ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी आमकां एक धाकटीशी फॅसिलिटी करून दिली जाणे करून आमकां थंय जे लोक वतात तांकां एकोमोडेट करपाक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो लोड कमी जातलो. फाटीं म्हाका दिसता ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान आमच्या चीफ ऑफिसराक पसून वास्कोच्या सांगिल्लें इफ पॉसिबल वास्को म्युन्सिपालिटीनूच जागो दी म्हणून. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता हो अर्बन हेल्थ सेंटर सर आमकां जाता तितलो बेगीन एक बऱ्या ओपन जाग्यार हालोवपाक मेळ्ळो जाल्यार चड बरो जातलो. आनी एक मुद्दम सांगप म्हणल्यार दिसता आज मुरगांव तालुक्यान मॉर्ग फॅसिलिटीज म्हणटा त्यो ना. आज आमकां कोणीय सपोज रातचो एक्सपायर्ड जालो एकाक दोनांक जाल्यार ताचे फॅमिलीक इतलो त्रास जाता. पयलें म्हणल्यार हांगा चिकालीम हॉस्पिटलान मॉर्ग फॅसिलिटी ना, तो मागीर SMRCन दवरपा वता. SMRCन पयलें ताका चार्ज फारीक करचो पडटा आनी तातूंत भितर ते दवरल्यार दवरता. SMRCनूय आपले रुल्स काडल्या की आतां ते चडशे दवरनात थंय. सो फोर्सफुली ताका एक एम्बुलन्स करची पडटा. 108 मेळ्ळी नाल्यार हर्स वॅन कोणाची मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा. नाजाल्यार ताका आपली प्रायवेट एक एम्बुलन्स करून जाका एक 2000 रुपया वता तो वचून मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दवरता. ही मॉर्ग फॅसिलिटी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या लक्षांत हाडून दिवपाक सोदता. ही मॉर्ग फॅसिलिटी पयलींच्या प्लॅनान ओरिजिनल प्लॅन जेन्ना चिकालीम हॉस्पिटल बांदताले त्या प्लॅनान आशिल्ली, पूण ती कित्याक काडली नाजाल्यार तिजें कितें जालां अजून पर्यंत आमकां कळूंक शकलो ना. सो ताजेर आमकां मिनिस्टरान मातशें स्पश्टीकरण दिलें. नाजाल्यार ते मॉर्ग फॅसिलिटी इवन 2 धाकटो मॉर्ग पसून केलो एमर्जन्सी आमकां दवरपा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी ताच्या खातीर म्हजी डिमांड ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन तुवें GMC इतली सगळी जाग्यार घाल्या, हेल्थ फॅसिलिटीज सगळ्याक बऱ्यो जाग्यार घाल्या. 108 तुमची सुंदर चलता. पयरूच आमी पेपरार पसून पयलें की एक भुरग्यां पसून एम्बुलन्सान जाल्या. इतली कॉम्पिटंट आसा ती 108च्यो नर्सीज आनी स्टाफ आसा. आनी तोच एक एक्सटेंशन पार्ट म्हणून आमकां वास्को भितर मुरगांव तालुका भितर सपोज तुमी ह्यो थोड्यो 2-3 फॅसिलिटीज आमकां मेळून दिल्यो जाल्यार मुरगांव तालुकाचे लोक म्हाका दिसता खुबशे बेगीन ट्रिटमेंट घेवंक शकतले, सवाय भितर ट्रिटमेंट घेवंक शकतले. तांचेर एडिशनल बर्डन जावपाना आनी GMCनूय वचपाची पाळी तांचेर येवपाना. हें उलयता आसतना स्पिकर सर म्हाका आनी एकूच 2 गोश्टी सांगपाक जाय की एक तर आमचो वास्को इज अ व्हेरी कंजेस्टेड म्हणजे
एक 3 किलोमिटरा भितर सगळे आमचे वास्को इज हे आला आनी इतले कंजेस्टेड आसा एकदां एम्बुलन्स एकदां घरांनी पावना आमचे खुबशे भाग आसा न्यू वाड्या धरा तुमी मेस्ता वाड्या धरा बेलाबाय धरा सासमळे धरा मांगरान धरा अशी एका कडेन एम्बुलन्स मोठी आसा ती 108 पावना आनी मागीर त्या पेशंटाक उबारून हाडटा म्हणसर एकदां डिले जाता एकदां ताजे वाटेरूच हें जाता त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता एक धाकटी एम्बुलन्स म्हणजे पयलीं मारुती व्हॅन आशिल्ली ती व्हॅनीची फॅसिलिटी सपोज तुमी एक तालुकाक एक दिली एक तालुकाक एक धाकटी मारुती व्हॅनाकूय आज कितले पडटा 3.5 लाख रुपया पडटा ती सपोज एक आमकां तालुकाक दिली जाल्यार म्हाका दिसता आमचो जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणटा एक लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचें जें आमचें सरकाराचें धोरण आसा त्या धोरणाच्या अंतर्गत म्हणजे लास्ट मनीस पसून ताका त्रास जावचो न्ही नाजाल्यार ताका ती फॅसिलिटी मेळची हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करतात आनी त्या प्रयत्नाच्या अनुसार म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरानूय भरपूर सुदारणा केल्या तर कांयच ताजे बद्दल डावट ना ताज्या खातीर हांगचेच गोंयच्यानूच न्ही जाल्यार कर्नाटका आनी मुंबय महाराष्ट्रांतसून बसून लोक हांगा येवन ट्रिटमेंट घेता आनी बरे जावन वता सो म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की जाता जाल्यार एक एम्बुलन्स धाकटी एम्बुलन्स आमकां तुमी मेळोवन दिवची GMC जे ऑनरेबल मिनिस्टराच्या एकूच कानार घालूंक सोदता की खूब जाणांनी सांगलें की PRO सारको जाग्यार नासता नाल्यार PRO एकदां थंय आमकां कोण आसता तो कळना एकदां रातचे 1-1:30 सपोज आमी फोन केलो जाल्यार ते PROचे फोन ऑफ आसता आनी विदावट एनी म्हणजे आमकां नाका जावन पसून आमकां कोणाक तरी डिनाक फोन करचो पडटा नाजाल्यार मेडिकल सुपरिन्टेंडंटाक फोन करचो पडटा आनी त्या खातीर एक PRO आमकां सगळ्यांक ऑनरेबल मेंबर्सांक सपोज तुमी सगळ्यांक आमकां एक तांचे फोन नंबर्स अलॉंग वीथ तांचे शिफ्ट टायमींग कितें सपोज दिलें जाल्यार कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचें जाल्यार इन केस ऑफ एनी कॅज्युअलिटी जावन जाल्यार कितेंय सपोज कोणाक त्रास आसा आमी तांकां फोन करून आमी सांगूंक शकता इतलेंच सांगता आनी म्हजे 2 शब्द हें करता थँक्यू श्री रुडॉल्फ फर्नांडीस Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक हांव चडांत चड वालो दिता तशें ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो ताणें गोंयांत आमच्या लोकांक फॅसिलिटीज दिलेली आहा असल्यो फॅसिलिटी दुसऱ्या स्टेटींनी ना आनी हे फॅसिलिटीक लागून सगळे सरावंडींग आमचे स्टेटीचे लोक आमच्या हॉस्पिटलाची फॅसिलिटी घेवपाक येता कितें सांगतलो म्हणल्यार इतले लोक येता की आमची कॅज्युअलिटी थिंगासर धाकटी जाल्लेली आहा कॅज्युअलिटीन लोक भरलेले आसता आनी डॉक्टर उणे आसता आमी खूब पाट वयता थिंगासर तेन्ना लोक फोन मारून सांगता की आमी कितलो वेळ जालो एक पाट 2-3 वरां जालीं अशें म्हणटा आनी ते केन्नाय फोन मारता ते म्हाका मातशें मिनिस्टराच्या नदरेक हाडूंक जाय की गरज आहा आतां सुपर स्पेशलिस्ट जे आमचे हॉस्पिटल बऱ्यांतले बरें हें बांदलेलें आहा तेच भाशेन आमची कॅज्युअलिटी आनी आमच्यो बऱ्यो फॅसिलिटी ती आसच्यो तशीच ही मिशिनरी आतां हाडटा सांगलें पॅट स्कॅनिंग ही पॅट स्कॅनिंग मिशीन हाडलें जाल्यार हें चड आमच्या लोकांक फायद्याक पडटलें तशेंच आतां CT स्कॅन जी मिशिनां आहा ही मिशिनां जेन्ना आमी भायर सावन हाडटा बऱ्यांतली बरी कितें जाता स्पिकर सर ह्या मिशीन ऑपरेट करपाक हिंगासर मनीस एक पाट सारके आसना आनी जेन्ना ऑपरेशन जर ते हेजे ऑपरेटर सारकें जायना मिशीन जाल्यार तें मिशीन मोडटा आनी मोडलें जाल्यार मागीर त्रास जाता लोकांक एक पाट मागीर तेणी दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचें पडटा स्कॅनिंग करपाक कॅट स्कॅनिंग पॅट स्कॅनिंग करपाक दुसरे कडेन वयचें पडटा आनी अशें करून जाल्यार कितलेच पयशे पडटा थिंगा 15,000 10,000 मोडपाक आमच्या लोकांक त्रास पडटा तशें जावंक कारणा तशेंच एक व्हडलें प्रॉब्लम आहा आमच्या गोवा मेडिकलाचे हे म्हणजे आमच्या एंट्रन्साचे जे एंट्रन्स जे मेडिकलाक आहा हे एंट्रन्स सारकें कंजेशन जाल्लेलें आहा देन जेन्ना इस्कॉल थिंगा लागीं येयलेलें आहा इस्कॉलाची भुरगीं जीं पणजे वयता मिरामार वयता कारंजाले वयता बांबय वयता हे सगळे ही इस्कॉलाची भुरगीं मेडिकलाच्या दारांतल्यान वयचीं पडटा तशेंच मोडगांवचे लोक वास्कोचे लोक सगळे जे दोनापावल मिरामार तेणी थिंगाच्यान वयचें पडटा आनी ह्या कारणाक लागून थिंगासर चड आनी चड कंजेशन जाता हेका लागून कितें आहा स्पिकर सर आदी एक आमचो थिंगा सबवे आसलो आनी तेन्ना ती सबवेची गरज आसली कित्याक तेन्ना आमचे अंडरपास हो हायवे नासलो तेन्ना तेजी गरज आसली आतां कितें जाला ती सबवेची गरज ना आनी सबवे तो कांय फायद्याचो ना आनी तो अंडरग्रावंड पळय गेला ताका क्रॅक येयल्या ती शॉपां घालिल्ल्या ती बंद पडल्या आनी ती केन्नाय कोणाचेर पडोंक शकता ते म्हाज्या हिसपान तें डॅमोलिश करपाचें
आनी ते जर डेमोलिश केले जाल्यार आमचे सर्वीस रोड आनीक 4-4 मिटर एक्स्ट्रा वाडटले आनी ही बेनिफीट घेवपाची. आनी मेडिकलाच्या सायडीच्यान एक ओवरब्रिज तर केलो, आमचे तिका एक देवूळ आहा, ते देवळाक बा सामावन देवळाक बा कांय त्रास जायना तशें एक ओवरब्रिज तर केलो. हे सगल्यो गाडयो इस्कॉलाची भुरगीं, मेडिकलाची जावं वास्कोचो लोक, मडगांवचो लोक जे दोनापावल कारजालें पळय ते वयल्यान वयतले आनी आमचें हॉस्पिटल एक्सेस फ्री जातलो. आनी वचपाक एक वाट करपाची आनी येवपाक ऑलरेडी थिंगा वाट आहा, जी स्टॉलां घाल्लेली आहा थिंगासर एक्सेसाक वाट आहा, एक एंट्री आनी दुसरो एक्झीट तर केलो जाल्यार ते प्रॉब्लम सॉल्व जातले मेडिकलाची. तशेंच स्पिकर सर, आमचो हेल्थ सेंटर आमच्या पिरमेर भायर म्हणून आहा. ऑनरेबल मिनिस्टरांनी गेले पाट इंट्रस्ट घालून आमचो दोतोर बांदेकार पळयन आमी एस्टिमेट काडून आतां चालू जातलो. तशेंच आतां 2 दीस जाले ते दोतोरी म्हाज्या फुड्यान येयलेले की ऑल्टरनेट तांकां आतां जागो जावं. आमच्या सांताक्रुजान एक कोकोचीन म्हणून एक जागो आहा, त्या जागो तांकां लायक जाला, तो एप्रूव तर जालो जाल्यार हे टेम्पररी शिफ्ट जातले तेन्ना म्हळ्यार हिंगासर ग्रावंड+2 आमचो हेल्थ सेंटर येवपाचो आहा. मात तांकां सांगलां थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग आमकां चडांत चड इम्पॉर्टंट, नाल्यार त्या भाड्यार थिंगासर कंजेशन जातलें आनी लोकांक प्रॉब्लम जायना पळय तशें हें करपाचें. तशेंच एक मेर्शे हेल्थ सेंटर आमचो चालू आहा बांदपाक. वो चालू थ्रू MLA लेट फंडाक गेल्लो आहा. वो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की 24 hours तो आमच्या लोकांक फेसिलिटी दिवची. कित्याक कितें आसता जेन्ना गांवांनी वाड्यांनी जेन्ना आमचे सिनियर सिटीजन आसता, जेन्ना तांकां गमलें की लागींच एक हेल्थ सेंटर आहा म्हणून तांकां जॅम बरी पडटा, तांकां टेन्शन जायना. तुमी जाणा टेन्शन जालें जाल्यार मनशाचो प्रेशर वाडटा, मागीर तेणी चिंतचें पडटा कसो वयतलो, गाडी जायी, मेडिकला कडेन वचपाक थिंगा लायनीक रावचें पडटा. तशें तेंच्या मनान आसूं उपकारना. ताका लागून हें तर थिंगासर फेसिलिटी दिली 24 hours जाल्यार ही आमच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटली. तशेंच ताका एक सोलर सिस्टमूय घालपाक चिंतला, एक जनरेटरी इम्पॉर्टंट आनी एक एम्बुलन्स आमकां फकत आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या हेल्थ सेंटराक आमकां एक एम्बुलन्स आमकां कशे भाशेन आमकां मिनिस्टरान दिली जाल्यार आमच्या लोकांक खूब फायदो जातलो. तशेंच एक चिंबला गव्हर्मेंटाचो एक जागो आहा, ST वॉर्ड आहा एक, त्या ST वॉर्डार एक 4 लाख जमीन आहा आमच्या गव्हर्मेंटाची. ऑलरेडी हांवें एक 25,000 जमीन मागलेली आहा अशीच ग्रावंडाक आनी हेल्थ सेंटर घालपाक. आनी हो तर हेल्थ सेंटर त्या लोकांक तर मेवलो जाल्यार चडांत चड आमच्या लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. कित्याक त्या लोकांक नाल्यार मेडिकला कडेन येवचें पडटा आनी हें थिंगच्या थिंगा लागच्या लागीं तर जालें जाल्यार ही फेसिलिटी तांकां बऱ्याक पडटली आनी ही अशीच 24 hours ती धरची. तशेंच आतां उलयतलो म्हणल्यार डिमांड नंबर 53 आमच्या फूड एंड ड्रग्साचेर. स्पिकर सर, हिंगा गोंयान खुबशे वेजिटेबल विकता, फ्रुट्स विकता, हे चडशे भायर सारनी येता. मात जालां कितें, हिंगासर कंट्रोल ना हेज्या रेटीचो. जेन्ना फ्रुट्स विकतात ते रेट तोंडाक येता ती लायता, वेजिटेबल कोणी विकता वाटेर तांकां तोंडाक येता ते लायता. ताका लागून एक कंट्रोल आसूंक जायो, एक इन्स्पेक्शन जावंक जाय आनी तांकां सांगूंक जाय थिंगा बोर्ड घाला, तुमची रेटीचो एक बोर्ड मारा. बोर्ड नासतना तांकां बसोंक दिवंक उपकारना. एक तर बोर्ड मारलो बाबा रेट ह्या आयटमाची इतली, तो बोर्ड मारलो जाल्यार तेजेर चेंजी जावंक जायना. आनी लोकांक फेसिलिटी दिवंक जाय, मोबायलाचेर फोटो मार आनी घाल कंप्लेन. कित्याक मायज विकता जाल्यार ताका गमूंक जाय आपणें मायज विकला म्हणून, आनी तेजेर कंट्रोल आसूंक जाय. हो कंट्रोल आसत जाल्यारूच आमच्या गोंयान अशें सगळे जाग्यार पडटले स्वाय विकतले. नाजाल्यार आमची वस्तू अश्योच म्हारग जायत वयतल्यो, कोण पळोवपाक आसचो ना. तशेंच आमचें नुस्तें जे भायर सावन येता, फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा फॉर्मेलिनाचो व्हडलो इश्यू जालो आनी आमच्या लोकांक कितें जाय, फ्रेश नुस्तें खावपाक जाय. आनी हे लोक आमचे फ्रेश नुस्तें खावपी आनी अशे फॉर्मेलिनाची वस्तू हाडल्यो आमच्या लोकांक एक पडगो मना ती. हे लोक आमचे घेता बाजारान वयता खाता, मात हांकां एक फेसिलिटी दिवंक जाय. एक लिटमस पेपर येता, लिटमस पेपर टायप आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान एक ना जाल्यार पासून एक इन्व्हेंट करपाचो की लिटमस पेपर फ्री दवरपाचो खंयच्याय फार्मासीन कोणाच्यान वचोन घेवंक जाता. आनी तो स्वायप जर आसता तो तर घेवन बाजारान गेले अशें मातशें निस्ताक लायलो जाल्यार तेजो कलर चेंज जातलो, गमतले रोखडे तिगा फॉर्मेलिन लागला म्हणून. हे फेसिलिटी आमच्या गोंयच्या लोकांच्या हेल्थाक लागून हें चडांत चड इम्पॉर्टंट. कित्याक भायलें नुस्तें येता आमकां गमना कोण कितें हाडटा तें आनी आमचे लोक ते खायत आसता. ताका लागून हें प्रिवेंट जावंक जाय कशेय भाशेन, हें चडांत चड इम्पॉर्टंट. तसोच स्पिकर सर, आमी जाणा सगळे की कोविडाच्या टायमार कितले आमकां प्रॉब्लम जाले, कितले लोक आमचे सफर जाले,
आनी आमकां भोगलेलें आहा आनी आमकां गोमन येयलेलें आहा फुडें कितें जाता पळय तें आनी ताका लागून आतांच आमी प्रिपेर्ड जावन जाता तितल्यो हॉस्पिटलान बेडी वाडोवपाच्यो आनीक लोकांक आमच्या फॅसिलिटी दिवपाच्यो ऑक्सिजनाचे प्रॉब्लेम जावपाक ना आतांच आमी रेडी जावंक जाय कित्याक व्हडलीं दुयेंसां ह्या फ्युचराक पासून येवंक शकता आनी एवॉयड करूंक जाय म्हणून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो सारको ताका इंट्रस्ट आहा ह्या डिपार्टमेंटान आनी तो बरें काम करता आनी वसोत तो प्रिपेर्ड फुडें जातलो म्हणून हांव मागोन म्हाजी 2 उतरां कवर जाता थँक्यू स्पीकर Chair Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the demands on health. Speaker sir, when I start, I say this, that health is wealth. And जेन्ना citizens of a country, आमगे स्टेटाचे बरें आसता तेन्ना nation वाडटा. Speaker sir, yesterday on budget, I said to the Honorable Chief Minister, जे 2020 जे crore budget दिला ते health sector and वाडूच म्हूण. Before I start, I want to have a special mention. आमगेलो जो Dean Bandekar आहा and his entire team, Dr. Borkar, John Guru Prasad, and a special mention, Dr. Michel, who is in the cardiology department, is very helpful. Speaker sir, मुद्दो हांव कित्याक सांगता जेन्ना सरकाराचेर निशेध करपाक जायते उलोवपा आसताय बट जेन्ना सरकार बरें करता तेन्ना बरें सरकाराचें सांगपाचें गरजेचें. I personally, my brother-in-law, केन्ना जायते जाण आमदार मिनिस्टर व्हड हॉस्पिटलां वताय म्हणून. My brother-in-law got his this cardiac treatment done in GMC. When I visited super specialty block, सांगता इतली निवड आनी इतली बरें आहा दोतोर डिनाक आनी तेज्या एंटायर टिमाक मिनिस्टराक म्हाका दिसता शाबासकी दिवपा जाय. It is very well maintained. सारकें निवड बसोन I was there almost for 3 hours there when that operation was taking place. So it is very good. So म्हाका दिसता heads off to the health minister and his entire team. कित्याक बरें काम कोताय तें बरें कोताय. Even yesterday काल हांव आमगे साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कोणा मेळपा गेलो. वन ऑफ आवर पंच मेंबर किडनी फेलियर जाला तेका मेळपा गेलो. थिंगाय हायजीन क्लिनिनेस इज अप टू द मार्क बरें आहलें. बट फकत सर्वंट नाय थिंगा पेशंटाक घेवन आपणा रिलेटिव्ह वचून वॉर्ड सोडताय. सर्वंट नासलें. वन हजबंड वॉज देयर विथ अ वायफ ऑन अ स्ट्रेचर and he was not knowing where to go. There were no servants and I asked the security, "Are but तुगे servant दिवं?" Servant sir नाय म्हळ्यार एकवा आहा म्हणपालो. Just take note of this. It has to be done. करपाक जाय. ती बेजीक अवस्था ह्यो पयलीं दिवपाचें. बाकी मोड मागीर उलोवया. Speaker sir, when we talk about demand number 47, 48, 49, म्हाका दिसता साउथ गोवा आमगेलें रेफरल हॉस्पिटल जालां थिंगा कांय ना. आठाय 2 दीस दवरताय मागीर जाल म्हणटकीर मागीर GMCचे धाडटा आनी ताका लागून हो सगलो GMCचे पे जाता. So cat lab you had assured अजून ना म्हाका मेळटा ते जाणटे प्रमाणे you are planning to do it on the terrace. That will come to question तेतून उलया. So that is very important. हें जे cat lab आहा तें अजून ना. स्पीकर सर आतां आमी येता सकाळ फुडें येताय. वी आर कमिंग टू असेंब्ली येता सोणा पार्किंग फॅसिलिटी आमगेले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कांयच ना. दोनूय सायडीन म्हाका ऑनरेबल मेंबर आमगेलो दिगंबर कामत विजया घरा मुखार दिसती पडटा. विजयागे घरा मुखार लागत ती लायन बस स्टॉपा हितून लागता मेन रोडार. पार्किंग फॅसिलिटी ना. ती मुखार गव्हर्मेंटा जागा जाल्यार तुमी घेवचो आनी ती पार्किंग फॅसिलिटी करची. सारकें मॅस जालो आहा. स्पीकर सर हेल्थ ब्लड जायत पाटी देन आय हॅव टू कॉल अप द डीन एंड डीन मागीर हेल्प करता कितें करपा. ब्लड बँक इज नॉट अप टू द मार्क इन मारगांव आनी हिंगाय जाल्यार जायत जाणां कार्ड घेवन दिनाय. दे सेड यू हॅव टू हॅव अ डोनर. आनी म्हाका इतलें रिक्वेस्ट ऑपरेशन इन टायमार जावन दिया. मागीर तुमी पेशंट लपकून ऑपरेशन करून कांय उठोन वचना. एक 2-3 दीस दिना टू ऑर्गनायज फॉर द डोनर्स. ना तुमगे ब्लड तुगे तूं डोनर हाडपा उपरांत तुका ऑपरेशन जावपा ना हें जावपाय ना. बिकॉज मेनी अ टायम्स देर आर कंप्लेन्स कमिंग अप लायक सेयींग दॅट बाबा ब्लड डोनर हाडपा आमकां ऑपरेशन जावपाय ना म्हणून. सो दीस हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. स्पीकर सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हांव मुद्दम सांगता. जेन्ना म्हगेल्या ज्या खेडेगांवाक आतां एक म्हगेलो एक पेशंट आहा निलेश वेळी म्हणो झाडा वयर पडलो इन खोला पंचायत. ही कॅनॉट मूव. तो बेडवरी आहा फॉर द लास्ट 9 months आनी ताका आतां ते पयशे मेळपाक 2500 इज गेटींग. ही कॅनॉट कम टू मारगांव आनी तेगेलें घर ऑलमोस्ट यू कॅन हॅव टू वॉक 300 meters ऑलमोस्ट मोर दॅन 80-90 steps बुडोवन बुडोवन थिंग्स ताका हाडपाक वचपा पडटा ताका मेळपाक. तो येनात कितकोन ते सर्टिफिकेट घेतलो. सो म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान कितें तरी एक सुविधा करच्यो हेंगेल्यो तांकां डॉक्टरां तांकां उबारपालो जायना. आय थिंक सो
till he is alive, he'll have to be on the bed only. But a post melpak, that certificate, all these doctors have to think it, all that procedure has to be followed. So what we can do, we'll have to, the department has to think over it. And yo vastu tenka kon diupajo, who cannot move, they are disabled, sarge permanent, and tenka kai jaina. So government has to take a stand. Baba enki kit kon dotor osan tenki facility gotlo, how to check and give them the certificate. And zaid party morgwa amgele patient detai, tenka babla bosoi ten sogazat mat form botin osan point GMC kormdai. So full-fledged, Maksada South Goa district is up because I've got complaints from my constituency. I'm getting Sovereign Kelly and my Putun Osani Ponjos and GMC in the Murpala date again. So, yeah, Jerry Maksada Sarkaran non Galpade. Speaker, sir, when I come to my constituency, I start with Kotumbi Health Center. Through RDA, Kotumbi ek sub rural health center ready yahan. But Tekazun light Udona. In fact, I have mentioned you one in Barche. But itung Kotumbi now एक येदो रूम अशे ते कोण येताय दोतोर येयना ते खबर ना थिंगा फॅसिलिटी ना म्हाका ताबडतोब हिंगा कुटुंब हिंगा हे सब हेल्थ सेंटर रुरल हेल्थ सेंटर हे मातशे जाग्यार घालपा जाय म्हाका सदा ऑनरेबल मिनिस्टरान हे वस्तू ही साक ताबडतोब करपा जाय स्पीकर सर वेन आय कम टू केपें आमगे प्रायमरी हेल्थ सेंटरा शॉर्ट ऑफ स्टाफ पयर एक न्यूज जाल्लो एक्सरे मशीन ना टेक्निशियन एक्सरे मशीन चलना टेक्निशियन ना म्हूण But both the places, primary health center in Barley and in Kepe, medical jo officer I maksad dogaini bore hai. He came and met me. Then I tried to explain to me, and he said, "Sir, within a few days it will be sorted out." Maksada doni medical officer je hai, doctors are they are very good, but thank ozai to ost mein nahi. Speaker sir, amgele cardiac ambulance. Maksada Kepe taluka Dilya ek chod bore. I killed the point 4 itya new cardiac ambulance to gele aslo. Honorable Minister. हेल्थ मिनिस्टर येयले दिस म्हाका एक आमगे कॅप दी येयले न्ही येयले अशें म्हण आयकलो हांवें सो एक आमकां मातशें कॅप दी इट वील केटर टू सांगे कुच्चोरे ऑल दीस पार्ट्स जायना ते एकूय आमकां ना आनी मागल्यार मेळ्ळे ती म्हाका दिसता गरजे आहा एक कार्डियक एम्बुलन्स आमकां दिवपाची हस वॅन आतां एक आहा सो सॉरी एम्बुलन्स स्पीकर सगळ्याक डिमांड आहा ऑन हस वॅन आय हॅव अ हस वॅन ऑलमोस्ट 3 वर्सां जाल्यार हांव चलयता मात बिफोर द MLA जासून पयलीं हांवें घेयल्ली आनी हांव ओन्ली कुंकोळ्या न्हू केप्यां न्हू कुंकोळ्या काणकोण लयत सांग्यार मगे वयता बट कितें जाला दीस इज फॉर कोणी मेलो मोरना बीन वताय आतां पुलीस स्टेशन पुलीस कितें कोताय केपेंचे इवन काणकोण आनी कुंकोळे कोणा खूंय बॉडी मेळ्ळी जाल्यार आरे तूं मातसो आमदारा फोन कर म्हणटाय तेगे एम्बुलन्स धाड म्हणटाय सो बट आतां मेलो म्हणटरी आय ट्राय टू गिव माय एम्बुलन्स रातीको 1-2 वयत फोन येताय सो म्हाका सद्या एक हस वॅन सारकी गरजे आहा आमगेल्या यू कॅन स्टेशन इट इन आमगेल्या केप्यां सो स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आमगेले कार्डियक जो दोतोर आहा तो केप्यांक म्हाका सदा तो वन्स अ वीक और ट्वायस अ वीक समथींग येता डेंटिस्टाचे इशू आहा सो हे डॉक्टर्स जे आहा हे म्हाका दिसता आमगेल्या केप्यांक आनी बाळ्ळी हे आमकां दिवपाची चड गरज आहा स्पीकर सर दुसरो जेन्ना हांव बाळ्ळी येता आमगेल्या दोनी ब्लॉक मुस्ताक गोठाय उदोयन ताळपोतीन गायलो आहा प्लास्टीक गायलो आहा रुफिंगाक ते मेडिसीन बीन खूंय पेड्यो जाताय म्हाका सरकारान हेजेर नोंद घेवपाची आनी ताबडतोब रेन्युवेशन कितें करपा बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक हें जावपा जाय देर इज लॉट ऑफ ओपन स्पेस आहा थिंगा आनी झाड जालो हांवें थिंगा फंड नाय दिसता डिपार्टमेंट पयशे दिना कितें म्हण खबर ना म्हाका आमी दुसरे कडेन म्हणटाय उदक वता डेंग्यू जाता सगळें जाता म्हूण बट तुमगे हेल्थ सेंटरान जे जागे आहा ओपन स्पेस आहा ही पयलीं चोवपा गरज आहा 3 दीस पयलीं हेरल्ड सम पेपर आय हॅव सीन गाडयां एक ओल्ड हेल्थ व्हेकल सम तितून भितर कॅन आहाय टायर्स आहा उदक भलो आहा हे शर्मांव म्हणटा आमगे कोंकणीन म्हणना पाद्री शर्मा आहा तो खंय कोणयेक तेसो खबरी त्यो तुम सांगताय डिपार्टमेंटा हॉटलां येताय कन्स्ट्रक्शन सायटीर येताय सगल्यांक तुम फायन मारताय बट तुमगे जाग्यार जे हेल्थ सेंटर्स आहाय थिंग ते कोण चोवपाचें थिंग चोवपा थिंग कोण ना सो डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हे सारकें सिरियसली घेवपा जाय स्पीकर सर वेन आय कम टू कानांगिनी नाकेरी बेतूल सरकारान काय आमकां इतलीं वर्सां आमगेल्या नाकेरी पंचायतीक एक पंचायत घर दिलें आय फ्रॉम द ONGC म्हाका थ्रू CSR वी आर बिल्डिंग अ न्यू पंचायत हाऊस फॉर कानांगी नाकेरी बेतूल पंचायत एंड आय हॅव केप्ट अ स्पेशल प्लेस ऑलमोस्ट 60 स्क्वेअर मीटर स्पेस ग्राउंड फ्लोर एक जागो तितूंक हांवें एक केला फॉर आमगेले एक हेल्थ सेंटराक सो म्हाका लास्ट टायम हांवें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सांगिल्लें बाबा खूंय आहा जाल्यार जाग सोद म्हूण आतां हांव तुका जाग दिता
which I have got from ONGC, the Panchayati ground floor, म्हाका दिसता तुवें by October we are inaugurating, November we are inaugurating the Panchayat, new Panchayat house. So म्हाका दिसता थिंगा तुवें आमकां ती facility दिवपा जाय health ministeran, because जाग तरी आम तुका दिला, हो at least तुगे set up तूं कर आनी आमकां दी. Speaker sir, when I come to Barshe Pisodne मुट्टी RDNतल्यान आनी एक rural health center ready आहा. But speaker, I honorable chief minister, sorry, health minister सांगोता मातशें टायम काड आनी हे आमी इनॉग्रेट करूया आनी तांकां फॅसिलिटी दी. मातशें ताबडतोब कित्याक बारशेंसून लोक मेता, जायत जाण मनीस मेले, पयर एक माडारसून पळो तो बाळ्ळी पावत म्हळ्यार मेलो. सो एटलीस्ट कितें तरी थिंगा बेजीक कितें तरी लायफ सपोर्ट कितें तरी दिवपा जाता. तो पेत म्हळ्यार मता, सो तें मातशें इनॉग्रेट करूया आमी, रेडी आहा टू RDA. मोरपिल्ला आमी असो एक हेल्थ सेंटर आहा, लायट ना, उदक ना, कांय ना. कितू वर्स जालें चलवता, आतां इतू वर्स कोण चोयना आसलो तेका. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टर मातशें एक कोण तुगे मेडिकल ऑफिसर आहा तांकां मातशें एक बॉडी दी आनी तांकां सांग हे सगळें इन्स्पेक्शन कर आनी चोय म्हूण. बिस्ते एक रूम आहा ती येताय बसताय वयताय, कोण नर्स आनी कोण स्टाफ आहा तो कांय ना, लायटूय ना, उदक ना, कांय ना थिंगा, टॉयलेट ना. सो ह्यो वस्त्यांचे म्हाका दिसता तुगे ऑफिसरांक घाल, मातशें तांकां जागी कर, न्हिदलो आहाय ते सगळे. स्पीकर सर, इन खोला थिंगाय आमगेलो एक सब सेंटर आहा, म्हाका दिसता तांकां बेजीक फॅसिलिटीज ना. म्हाका सांगतालो थिंगा दोतोर आहाय ते, जायत्यो वस्तू उणी पळय. सो म्हाका दिसता बेजीक थिंग्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आम जाय पडटल्यो. आनी हांव सोजमोता आमगेलो एक्टीव हेल्थ मिनिस्टर आहा विथ ऑल हिज टीम, जे शॉर्टफॉल्स आहाय आमगेल्या मतदारसंघांक हें तूं कोत म्हूण सोजमोता. आनी थँक्यू. श्री आलेश रजनम. Speaker sir, I rise to support the motion, the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, talking about GMC, first I would like to appreciate the services of all the doctors, all the staff, everybody, and I believe that the service they are doing, as I have said before on the budget speech also, is immense. From what the conditions were some years back and today, it is quite different. What was the treatment available some 20 years back and now it's entirely different. I also want to appreciate the services of all the people who have put in the efforts. Like if we are criticizing now, and if we look at what was the services before, they were completely nowhere. But at the same time, let us appreciate the services at that time. कित्याक त्या टायमाचेर ते सर्कमस्टन्सीस डिफरंट आहले आनी ते सर्कमस्टन्सीसाचेर तेणी पड कितें फॅसिलिटी दिलोली. जे डॉक्टर काम करताले, जे नर्सीस जावं स्टाफ जावं काम करताले वर एंटायरली डिफरंट. People spoke of Hersven, people spoke of ambulances. 108 म्हणटी नासलोली. I remember the morgue in Margaon. From what my memories go past, बायलांतले एक ड्रेनेज आसलोली आनी ड्रेनेजींतल्यान कितको रोगत वयता तें दिसती पडटालें. आज entirely different. The world also has changed. There have been, everybody has become proactive. But let's not forget the services. आज पासून जे दोतोर OPD पड काम करताय, OPD 3 और आनी 4 और पासून वयता. जोन आसून दोतोर OPD 4 और पासून OPD करताय. It is not easy. Operations जाताय कितुली. I want to really salute all the doctors for all the good work. For this, I don't want to thank the Honorable Minister for Health. This, I want to thank the doctors. But his effort is that what is today, he has changed it. He has done some changes. So I want to congratulate him for the changes he has done. For the proactiveness, the machinery, scans. Second, scannaचे उल्लेख झालो. MRIचे उल्लेख झालो. I am just bringing it to notice of the House. Scan भायर सान देखून जोतर GMC येयले जाल्यार स्कॅन पत्ते काडून लायताय GMCन. प्रायवेटांत ऑलरेडी स्कॅन घेवन येता पेशंट, परतून रिपीट करता. GMC दोतोर परतून हितू काडून लायताय, GMC तो रेडिओलॉजी काडून लायताय. What about all those people who are taking scans 2-3 times? हिंग उल्लेख जाली प्रायवेटां कित्याक धाडटाय काय म्हूण. So all these are part and parcels which nobody assesses. The minister rightfully said, वर्सा भितर फकत 300 or 400 कितें, correct the figures, I am not sure, की MRI and scan भायर सान जाताय म्हूण, भायर धाडटाय म्हूण काडपाक.
बट जे स्कॅन आणि MRI जाता इथे नो डाऊट एके पाट मशीन बंद आसता एके पाट मशीन हें जाता मशीन तें एके पाट कोण स्टाफ येना कितें जाल्यार जाता देर आर इन्स्टन्सीस बट ऑल दीस I really want to credit the GMC. No doubt, always there is scope for better. What was 20 years back and what is now and what 20 years ahead is going to be, should be the plan of the government. मुखार कितें जावपा जाय आतां पेट स्कॅनाची उलयता आसतना हांव जाणा वॉट इज द फॉर्मेलिटी टेंडर जाता आसतना 2 पाट टेंडर जाता एके पाट टेंडर जाता आसतना अंडरकोट जाता एके पाट आनी कितें जाता इश्यू जायते आहाय सिंगल टेंडर जाता जावं आनी कितें जाता ताका लागून डिले जाता नो डाऊट everybody raises a concern but I want to really appreciate the services of the department the ministers the doctors the nurses the staff the lower staff let us not forget people who also clean the washrooms and all that is not easy so appreciating everybody let's get back to the issues which have been faced. Speaker sir, OPD and token system asada. We in zala discussion ki people with special needs, special with disabilities should be given a separate queue for token. Speaker sir, I want to congratulate GMC for the nice EVLA machine for varicose veins. Like that, many new things have been added. Like for example, new joints. Now we are talking of having a robotic machinery for operations, for robotic for surgery. So all these things will be the future. Even blood tests. हांव जाणा कितू ब्लड टेस्ट जाता इथे ब्लड म्हणून एक शॉर्टेज आहा ब्लड कॅम्प सोन आमी ब्लड कोत्ताय आमी जायती कॅम्प कोत्ताय आतां बाब एल्टनान उल्लेख केला की हर्सवेन दिताय म्हूण जावं आमकांय केन्ना प्रॉब्लेम जाता हर्सवेनाक सेम वॉट ही डज वी डू ही इज बीन डुईंग इट नाव आय हॅव बीन डुईंग इट फॉर इयर्स म्हणजे पुलिसांक जावं भायर कॉन्स्टिट्युन्सी भायर देखून लोकांक हर्सवेन दिताय ऑल दीस थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल हेज्या मुखार आज 108 आनी एक सर्वीस काडल्या मॉर्ग दिवपाची वीच इज अ गुड थिंग कोणो पेशंट मेल जाल्यार 108 पोन्ने गाडी येताय आनी घालपा वयताय दॅट इज ऑल्सो अ फेदर इन अ कॅप 108 पासून इश्यू आहाय नो डाऊट देर आर नो इश्यूज फॉर 108 आतां सुपर स्पेशलिटी आहा सुपर स्पेशलिटी हांव केन्ना मिनिस्टराक डिस्कशन करता लिफ्ट चलनाय मग थिंगा स्मॉल थिंग्स बट वीच मॅटर लिफ्ट चलनाय जाल्यार तेणी I was in total discussions. I was talking to Dr. Rajnanda, I was talking to Dr. Bandekar, I am talking to Minister also. They म्हणला they wanted some maintenance, maintenance contact दिवपा जाय दी आनी उडय हिंग overrule कर हिंग तुका कोण विचारपा ना at least in this area nobody is going to ask you overrule it because लोकांक त्रास जाता फर्स्ट फ्लोराचेर सावन 7th floor 6th floor रावपा हार्टा पेशंट 7th फ्लोराचेर आहा तो कितको वयतलो वयरी so all these issues have to be settled. Speaker sir आतां in fact talking about health services aji उलयता आसतना ICU bed आमगे साउथ गोवा आमगे sorry ICU दिला आमकां साउथ गोवा which is a good thing but that is not sufficient तेका आनी facilities जायो look into what is available in GMC. What about people coming from Concon? All the way he comes from Concon. Let's suppose he got a heart attack. He is not getting, he comes to Hospicio from CHC Concon. From how will he reach GMC? So there needs improvement. I was talking to the doctors in the last assurance committee meeting. तेन्ना हांव म्हणटालो की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत खरें अटेंशन जाय ते दोतोर एके पाटी प्रायवेट रिफर कोत्ताय मातशें नोट कोत्तें मिनिस्टर सम डॉक्टर्स आर रिफरिंग टू अपोलो विक्टर आनी कोणा बारीक ते मातशें नोट कोत्ता तेजें मातशें नदर धर तें भायर पावपा जायना इट शूड नॉट गो टू आउट ऑफ प्रपोर्शन्स देर आर ऑलरेडी केसीस that people are referring pay attention to it focus on it I was telling the doctors that the district that as a doctor I was talking to one of the doctors and I was telling her that as a doctor she has to take responsibility I feel that there should be more services thing dotarange responsibility bunna ilishi irresponsibility metta thinga kenna note kotta sunu no doubt they are burden no doubt I appreciate their services no doubt but mashe teka fine tuning jaye which the minister should pay attention to it. I forgot to congratulate the government for my primary health center Kurtori, which is the most important thing for me. कोण एकले फेसबुकाचेर घालता ते फेसबूक नय टायगर जाले ते आतां
60 कितें 40 ना 60 क्रोजा हूँ कितें प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालता तो 20 कोटीचो तो कोणान घाता ते स्विस बँकाक घाना काय हे अकाउंट हे फेसबुक टायगर जाय हांव सदां म्हणटा तें कितें हू आर दे टू जज can anybody criticize you and can anybody criticize me? There is somebody above us to criticize. Who has given these fellows powers? That's why I'm telling you, I want to congratulate the Minister for the Primary Health Center, congratulate the Chief Minister for the Primary Health Center. It is a good thing which was the need of the hour. But try and add the dialysis facility, try and add some more things if you can. Because all the people from Chandor and all these areas can, right up to Davali, be catered there. Speaker sir, health services, let's talk of which is coming to JMC also regarding cancer. I think the cancer section, or rather the doctor under Dr. Anupama Borubar is doing a very good job. I am glad to tell you that I have a case of pancreatic cancer which is almost on a curing stage. It was almost on the third of this. So that is something credible. That means we are on the right path. Now once we are on the right path, I think we should excel. So GMC will be one of the best institutions in Goa, in Asia, which was considered as one of the institutions of Asia. We can come back to that level, whatever it is. So I would request the Chief Minister as well as the Honorable Minister for Health to look after this, give them what they want. Ileche poist subej modla kain jayna tinga. Kite aaj cancer agutastana, it is related to food and drugs. Food and drugs aaj mage ata. The quality of foods, the number of cases that are increasing of strokes, there are so many things that are happening. Are we in the GMC connecting with the food and drugs and everybody to see that quality of food, quality of items, quality of things improve? Are we doing that job? Because Karnataka government, we see on Facebook that they are doing something for foods, for quality of foods, colors, giving masalas and all that. There are so many things that are happening. तुमगे एक रेट डिस्ट्रीब्यूट ते मागी येत तेजेर आतां केसीस ऑफ डेंग्यू इन्क्रीज जालो येसांनी सो मातशें फोकस करपाक तेजेर किडनी फेलियर cases are on the rise. Could be due to diabetes, could be due to various other factors. But something more can be done here. Although it is in a quite a good position, I want to congratulate the GMC for doing some transplants also. So if something more can be done there and more money can be spent, no doubt, as per statistics of all India basis of the state spending on health, Goa is quite high on that basis. If you compare the expenses on health, no doubt it is high. But we require more facilities. Ame Goinkar mante we consider ourselves a little proactive and more knowledgeable than the other states, so we require some more things. So I would request the Minister to give us more facilities. With respect to dialysis patients, minus HP to get injections for dialysis, it is not covered under DDSY. Each injection costs about 1,200. Just see that it is done, at least in the first phase for people who are, having a low income group, whatever, So all these issues as far as health is concerned, we would like to, look into it. 108 pasun service eki padi mashi delay zata. Half an hour, 45 minutes jawpa lagle, 108 pawpak. So you have to pay attention, no doubt, Minister ki sangatach. So we have to give some more importance. Loka mashe ek ti kan sayat ting odor ek or lagota modgam pawpak ani ek or mais lagota GMC pawpak. And to give 108 late pawta. So just imagine 2.5 hours. Speaker sir, you have to pay attention to this because these are small things, but things which matter. Ada state of art ATM खेल तुवें हिंगा हुई माये जो तुवें बरें केलां स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ सेंटर तुगेलो जावं फॅसिलिटीज ते भाशेन सगळ्या करपा जाय. आतां different issues are there. I have asked an unstart question also with respect to this. And one small thing I would like to ask you, when you have health centers, district hospitals, GMC, तेंचे मातशें एक ऑडिट करपाक कित्याक प्रायवेट हॉस्पिटल्स आहाय
charity begins at home. ताका लागून पयलीं JMC करुया, प्रायमरी हेल्थ सेंटरां करुया, आनी मागीर प्रायवेट हॉस्पिटलांचेय करुया. प्रायवेट हॉस्पिटलांत कितें फेसिलिटी आहा? होरें ते I am not castigating them. I am not here to criticize anybody, but I am here to tell the minister, have one safety audit, some health audit, whatever you call it. I am not the master in that trade, but have something done where we can do something about it. Other medicines for economical rates. I'll just take another, just 2-3 minutes. Medicines at economical rates for people who are poor. Mashe amka, there was some cases where there was some facility available with the central government. See if you can give it. Food and drugs ची उलयता आसतना, I think food and drugs ची उलयता आसतना ते कितले उलोवं? एक रेड जायना कोण फूड स्टाफाची चेक करपाक. तांकां सांग न्ही, I want the minister to tell me हुंय रेड मारल्या त्यो. कोणागे फूड एकूच कितें तुगेलें स्प्युरियस कितें दवरलां काय म्हूण दाखया म्हाका. तुमी सांगूंक सोदताय की कांय फूड स्टाफ्स हिंग कांय हें मेळनाय म्हणून, एडल्टेटेड मेळनाय म्हणून. No, I just want to know. I want to know from the minister, बाबा तुगेलें फूड एंड ड्रग्स खूंय कोणाची रेड मारल्या? तुगे सगळे गाड्या आहाय, आतां बारीक गाड्या आहाय ते व्हड हॉटेल आहाय. एकूय सांग न्ही म्हाका की तेणें खुंयच्याचेर एक रेड मारल्या, क्वॉलिटी ऑफ फूड चॅक केल्या, नाल्यार स्टँडर्ड ऑफ फूड दी न्ही. I hope they have the standard of foods at least with them. That is what I am like. हांवें केन्ना चोयलो ना पेपराचेर मोडक्याची रेट चोयल्या, सगळ्यांची चोयल्या. हां मारताय केन्ना, पूण केन्ना कितें राव रे बाबा विजय सरदेसाय मातशें राव रे सायब. हुंय हें ना बाबा, तुगे अडल्टेटेड कितू सांपडला, हुंयची सील केलां, एक हॉटेल सील केला, जावं कितें गाडा सील केला, कित्याक तांकां भिरांत येवपाक. Today we are looking at rise of cancer cases. We are looking at so many things. Why this is not happening? It is like this. तूं जर तर तें कोन्ना जाल्यार तें भिवपा नाय. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा, हांव चड उलोवपाक सोदना, बट एट द सेम टायम आतां रेट्स मारता आसतना दे शूड बी नॉट सिलेक्टेड आनी पॉलिटिकलूय ना. आयकत तूं फातरता म्हणशी तूं आनी समजशी तुगे मारता. हां सो इट शूड बी सिस्टमॅटीक. हुंय सगळ्या मार, हुंय थिंग सगळ्याचे मार, कित्याक क्वॉलिटी ऑफ फूड म्हणटी सारकी गरजेची. आनी कांय उलोवपा नाका म्हाका. आय वॉन्ट टू काँग्रेच्युलेट परतून एकदां मुगे सगळें जावं प्रायमरी हेल्थ सेंटर, जावं GMCन कितें केलें, जावं दोतोरान कितें केलां, सगळ्यान बरें काम केलें तांकां हांव एप्रिशिएट करतां. आनी जें थिंग करपा नाका थिंगा आय want to tell the minister pay attention and focus where what can be done so that we improve the conditions for health in Goa. Thank you, Speaker sir. Jennifer Mansra. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions placed for today. Speaker sir, for the last monsoon session, I requested the Honourable Minister for an 108 ambulance for my constituency. I got a reply in the affirmative and the Minister promised to do so, but till now I haven't got one. And I will tell you why I need it is because there have been many instances in my constituency where people have called for an ambulance and the ambulance has taken about 30 to 45 minutes to reach. And in some instances, they have called back and informed the family of the patient saying that they won't be able to make it and the patient should be taken by the family. It's very imperative for a patient who's not well to reach GMC on time. So I would like to request the Honourable Minister to procure more 108 ambulances. Another point I would like to bring to the notice of the Honourable Minister is when a patient is admitted in GMC, there is no way for the family to know what's happening with their loved ones. So maybe an update can be given to the relatives waiting outside. I'm sure it will ease their stress. I would leave that to the discretion of the minister to decide on the update to be given and how many times. And also as another member, Daji Salkar also mentioned, to place a responsible PRO there so that we also get the information, because many times when the patient's family calls and they don't get any information, they usually call us to find out. So then we have to call up the dean. So I think a responsible PRO person can be kept to give information. I would like to, you heard, no? I want a 108 ambulance. Okay. I would like to,
I would like to congratulate you on the tie-up with. I would like to congratulate you also on the tie-up with Tata Memorial Honourable for Member. the treatment of cancer. Honourable Member. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, I would like to congratulate the Honourable Minister for his tie-up with Tata Memorials for the treatment of cancer. This will be of a great relief to all the Goans suffering from cancer, which is a large number right now and increasing every day. I trust that the PET scan machine will be made available soon. I also congratulate you for introducing the robotic surgery in orthopedic and also for raising the standard of healthcare. I have a PHC in my constituency. A letter has been made to your department stating our needs for running the PHC successfully. We need a lab technician as there has been a rise in vector-borne diseases, and without a lab tech, it hampers our functioning. We also run immunization programs regularly. We have OPD services and various health programs regularly. What we also need is contract doctors who will be there permanently, and one post of LHV also has to be filled. I trust that you will do an excellent job with your department, as you are well versed with what the department needs to make it better than what it already is, so that it can serve the people of the state. I would like to thank the Dean, the doctors, the nurses, and all the staff of GMC for a commendable job that they do with patience, sincerity, and dedication. Thank you, Speaker, sir. Shri Nilesh Kabral. Speaker, sir, I rise to speak on the demands on today's. I think all of my colleagues have spoken, and most of it is covered in giving what is really required to be given to Honourable Minister, that demand number 47, 48, 49, 51, 53, wherein I can vouch that GMC services, which is one of the very good services that he has taken up and over a period of time, given best results to the people of Goa. You can find people of different caste, creed, whether they are poor, rich, nobody, but they believe that GMC can perform good things to them, and that is why we find a lot of people going there and getting themselves cured, including myself, whom I trusted GMC, and that is why we are all here praising GMC. But after that, Speaker, sir, I think GMC has been overburdened, and if we have to lessen the burden on the doctors, because they are also human beings. I could hear my colleague, Mr. Viresh, talking about some doctors and talking about some stuff. It is but natural, they are humans, they are not robots or anybody else, and they require to have rest in between. So I would like Honourable Minister to give a commitment today in his demands, when his demands are there, when he speaks, that the South Goa District Hospital, I don't want to comment on the private college or whatever thing what he wants to start, but I feel that the South Goa District Hospital has to be, if not at par, at least in par with GMC, so that the hospital is designed in a big way. It has been designed for a quite long time. There are 2 floors which are vacant. And I think we should take it up, because we being from South, we have a lot of problems. Our people all the way from Kuchare, they come to South and then to GMC. And then traveling 50 kilometers is not easy. So I want assured commitment from Honourable Minister that South Goa District Hospital will be at least at par with this. If required a medical college, it's for the government, Honourable CM, to decide what type of a government college can be started, because any hospital, if we want to be in par with GMC, has to have a tie-up with a medical college so that it gets done, Speaker, sir. Speaker, sir, lot of facilities, robotic surgery, tying up with Tata Memorial for cancer, it's improving the services. And I am sure with the Honourable Health Minister, Mr. Jitendra Rani, he will be doing
great efforts to see that the hospital gets the right earnest of treatment. I'm sure the CAT scan he has promised yesterday will come comments shortly, because every scan to be done on a private hospital costs around 30,000 rupees. It's very expensive. Sometimes it's not available here. They have to go all the way to Kelly. So I feel that he will start immediately, Speaker Sir. Going further at the health services, Speaker Sir, health services just recently inaugurated our Kuchare Community Health Center in upgraded manner. And along with Honorable CM, we saw to it that the health center was designed in such a way that in the next 50 years, we have all the things there. That is, you have we have set up, we have noticed that during COVID time, a lot of people had to face a lot of difficulties, and they were shifted to various hospitals because of different treatments. But we don't know when COVID can come again. Today, with environmental changes, with things happening, it can happen anytime. And that is why that hospital was designed in such a way. When we saw people from our side, Sanghe, Kankona, Darbandra, Kepe, Kuchare, all those areas, where the people had to be rushed to Margao and furthermore, no beds. So this hospital, 80 bedded hospital plus 20 bedded, almost 180 bedded hospital is set in such a way that it is ready for taking up the challenge. But I remember Honorable CM was there for the inauguration along with the Health Minister, and they have promised me 5-6 months back that Kuchare, Kakora Community Center will be upgraded to a sub-district hospital, which has still not seen the light of the day. I don't know, I have made the letters, I have met the Honorable CM, Honorable Vishwajit Bab also. I hope that in the next few days or a month, it gets converted into a sub-district hospital, where not only converted, but facilities of a sub-district hospital also should be part of it. We have a OT. Actually, that hospital was built in 1970s. And when it was built, that time there was an operation theatre, but subsequently it became defunct. The posts have lapsed in that hospital. Surgeon has been lapsed, gynecologists have lapsed. I request Honorable Vishwajit Bab to look into the matter. The lapsed post could be revived. If not revived, at least they should be taken on contract so that the services can be taken. Speaker Sir, today maybe some doctors where we feel that we require these services. I am thankful to him that he has started the morgue which was required, a small morgue is required. Then he has also started the dialysis there. And now it is a 24 hours dialysis with around-the-clock services. But the 6 beds also are full, which he has started. We'll have to increase the number of beds, Speaker Sir. Speaker Sir, my only request to Honorable Health Minister, that if he sincerely thinks that this is like the hospital, what has been designed is for the people of that area, including Sanghe, Darbana and all surrounding areas, I think it will be a lesser burden on the other hospitals. So my request to you is to please look into it, give the required doctors. Speaker Sir, I'm sure that Honorable Vishwajit Bab will do it. And there are small health centers in primary, we have health centers in Shelde which we require to upgrade it. So upgrade it into a different, because our population in Shelde has gone up to 11,000 population and voting population gone to 9,000. So that you should see in your standards and what we can do. There is money coming to various panchayats, various municipalities in the 15 finance or special grants for upgrading. But I don't think they have the capacity. I would like to state on the floor of the House that instead of they spending it, you take it in your health department, use that money wisely and give us the services, because I know you are Urban Development Minister also, and you have the demands later on. But I will speak and tell you that the funds come in those for urban development can be taken from them and put into right use in Kuchare instead of starting another hospital there, Speaker Sir. Speaker Sir, going forward, I would also like to request you that in my hospital, when the hospital was being built, now it has taken 4 or 5 years to build, there were vehicles of ambulances and jeeps which were to be scrapped. They are still lying there for so many days. I have been following up, writing, but somehow that system is not working. We have shifted to the new bus stand which is coming, but it's an eyesore there. There are 5 vehicles of your department which are lying, rusting there, rest in peace for so many days.
I would request you to instruct them to your director. I was following up with 3-4 directors. Directors just keep on changing. The new director has come. She looks efficient. I hope she is hearing me what I am speaking, and I'm sure that you will remove those vehicles from there because they are in a very bad state. I know that formalities has to be done by. I was following up with that Goa Waste Management Corporation, but I think somewhere the coordination is lacking and the vehicles are becoming a mess because of this. Because sir, I know that from last year GMC bonds, I don't know what is the reason, that MBBS 1-year bond subsequently after finishing has been stopped. And doctors which normally used to serve bonds in various hospitals, the first 50 at GMC and then the remaining which should be distributed everywhere, has stopped. I don't know what are the reasons, whether it is financial burden to the state exchequer or it's a policy decision taken by whom, I don't know. But I would request you that these youngsters, when they come, they should have that 1-year bond to continue. If not all students, at least the first 70 who come, so that they get exposure before they go out to do MD or whatever. So I request Honorable Minister to look into this affair, why there's bonds, and I want an answer also. What is the reasons this 1-year bond has stopped from this year? Because these young doctors used to come and do everywhere, and they have stopped, but they have not come. You're coming back? So we have to implement it. Very good, that's what I'm saying. So please see that it's implemented so that, because even for the MDs, I would request you now, with everybody speaking on reservation, we request you that to increase the number of seats of MDs. We can't do that, Speaker Sir. Speaker Sir, today if we want specialists in every hospital, the seats are the same. I don't know why it is not the criteria to be done, what has to be done. I think you are very efficient in that and you will do it. So the seats where you have hardly 2 or 3 seats in every specialty, it has to be increased. And now with reservation, in that also the general category, I'm not saying they should not be given reservation has to be given, but increase the seats. I remember when EWS seats were given, economic weaker section, that many seats in MBBS were increased. On a similar line now, if there is an increase because of Supreme Court guidelines, the seats have to be increased so that people in Goa can have this opportunity of becoming MDs, and serving us is where our people should be there. After they finish MDs here, at least they should serve with a tie-up for 1 or 2 years so that they can give the best out of them. Maybe afterwards they can do. Speaker Sir, I know there's a lot of improvement in health. I used to always have discussed in my last assemblies or telling him when that time I was a minister, but 1-to-1 I would speak to him. And the medicines which were always having a problem initially are today streamlined in the hospitals down the line. And they have continuous flow of medicine, which is one thing I would like to really congratulate Honorable Minister for making this successful. And I think everywhere in Goa, this system is put in place. So I would like to congratulate him and his team, but especially him, so that these medicines which are there, I'll just take 2 more minutes, Speaker Sir. So it goes ahead, Speaker Sir. Speaker Sir, my request to you is, I had made a request that we have set up a pharmacy in Kuchore. We don't have a 24 hours pharmacy. You had assured me that wellness, the pharmacy which is there in GMC, would open there and make it 24 hours. I would like you to commit to me today in your address that particular, or allow me to give it to somebody who will run a 24 hours pharmacy, because in Kuchore we have so many pharmacies, they close at 11 o'clock, and people after 11, they have problems, Speaker Sir. And the very purpose of creating a pharmacy outside was to keep it for 24 hours. I would like you to just give an assurance on whatever basis. If not, then we can bring somebody and put the 24 hours. And now, Jan issue the special this where we have made 2. You can make combination of both. So, Honorable Minister can give an assurance. Speaker Sir, last but not the least, Goa Dental College has been doing good. Extensions are there. But I feel that we have to put not only at the dental college, but in the sub-district hospital. When you make my sub-district hospital, we have 1 doctor and he's always full. I think we have to strengthen there also. The hospital is made big. Somebody coming from there at least twice a week or thrice a week, so that specialized treatments can be done at that level. People traveling all the way 50, 60 kilometers from there becomes a real issue. So please look into that, Speaker Sir. And I thank Honorable Minister and Honorable Chief Minister for opening the much needed hospital in Kuchare, which has seen the light of the day. And I hope that whatever in the next few months, Honorable Minister is a line of word, he should be able to put everything in place so that people of Kuchare
get all the places, because there was a surgeon, there was a gynecologist, there was an anesthetist, everything was there, but it has been lapsed. So revive the post or give one contractual, which is a request to him, and I hope that all these things will be taken care, and I wish him all the best, and may he do good to the people of Goa as he is doing, so that the people of Goa can bless him and see that whatever is required for the people's health, especially in the Deen Dayal cards which are being given. I have noticed that hospitals tied up, they charge a bomb, say 1 lakh, and the reimbursement from the government is only 30,000. And I can show you so many cases. I think the real reason for starting Deen Dayal card is to help people. But I don't know what are the reasons why it is happening. But our Honorable Chief Minister, I would also request Honorable Chief Minister to examine cases. All these Deen Dayal reimbursements, what we have done, bring them back, see what was the actual bill, what is the actual reimbursement, and how much the people had to pay, and what are the reasons. I think this is the way things can go. I am thankful to Honorable Minister that Kuchare never had a tie-up. Just recently, after continuous following a few days back, our Boaji hospital is now become a Deen Dayal tie-up hospital in Kuchare, only hospital. So I thank him on that behalf also, and thank Honorable CM that whatever I said to do for the hospital he has done. But whatever is less is done. Now the Honorable CM and Honorable Vishwajit Babu should bring the doctors. That is all I request. And last but not least, Food and Drug Administration is doing a good job. But I think we have to spruce them up, and a lot of eateries are happening all the way. Whether it is good or bad or what, please look into it. And I have now, FDA has started online applications. But I think there is a small teething issue. The things don't go as desired by the minister. So kindly look into it. And with these few words, I hope that Kuchare Community Health Center becomes a sub-district hospital as promised by Honorable CM and as promised by Honorable Vishwajit. Viupaji Garazna, Radpaji Garazna, CM statement is there on record. So please see that it is done immediately. Thank you, Speaker. Okay, Rajesh Padle, sir. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव डिमांडाचेर 47, 48, 49 and 51 उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, खरोखरच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणेचें अभिनंदन करता. कारण आयज जर तुमी पळयतलो आमचे जीएमसी म्हटल्या बरोबर आख्खे आजू बाजू महाराष्ट्रा म्हण किंवा कर्नाटका म्हण सगळे लोक येता. आयज थंय तूं व्हडले हितून वच, व्हडले प्रायवेट हॉस्पिटलान, पण जी आयज पळय आमची जी थंयसर जी हें मेळटा सुविधा ती खंयच मेळना. स्पीकर सर, खरोखरच थंयसरले डीन म्हण बाकीचे डॉक्टर म्हण केन्नाय जरी फोन केलो रातचो 1, 2, 3 इवन मिनिस्टर जाल्यार फोन घेता आनी बरी एक सुविधा आमकां थंयसर ते दिता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हजें सांगपाचें म्हणजे मेन आतां जें पळय आमचें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जें येयल्लें आसा आनी आमचो टाटा मेमोरियल तेंच्या बरोबर आमचो MOU जाल्लो आसा. खरोखरच आयज जो कॅन्सर जो पळय पेशंट जाल्लो आसा तांकां एक न्यू लायफ मेळ्ळेलें आसा, तेंची आशा भरपूर वाडलेली आसा. तांकां अशें दिसता स्पीकर सर की आमचो आतां लायफ बरें जातलें आनी आमी जगतले. खरोखरच देवा कडेन हांव मागता तशेंच जावं न्ही म्हणून, कारण एक आमकां खूब बरो एक सपोर्ट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर आहा डायनॅमीक आनी डॅशिंग, कारण कसली जरी ताका जर एक कानार गजाल हाडून जर दिली जाल्यार तो इमिडिएटली तेजी एक्शन घेता. कारण हांवें पयर मिनिस्टराक एकदां सांगलें, हांव ऑफिसान आसलेलो, की आमकां म्हणलें सर म्हटलें आमकां म्हणलें एम्बुलन्स म्हणलें आमची 3 दीस जाले थंय ना, कारण ती एम्बुलन्स ब्रेकडावन जाल्ली. पण मिनिस्टरान इमिडिएटली ती एम्बुलन्स आमकां विदीन हाफ एन अवरा भितर आमकां थंय मिनिस्टरान आमकां एम्बुलन्स पावयली. स्पीकर सर, फक्त हांव एक मिनिस्टराक परत हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, लास्ट टायम 30 जुनाक म्हाजो मित्र आनी म्हाजो कुमारजोयचो अशें दुसऱ्या बरोबरी घडटा, त्या खातीर हांव मिनिस्टराचे एक नजरेन हाडून 30 जुनाक सागर नार्वेकर हो एक्सपायर्ड जालो रातचो, आनी तेका मॉर्गान जरी दवरतलो जाल्यार डॉक्टरांनी कितें सांगलें स्पीकर सर, की ते सगळे डॉक्युमेंट्स झेरॉक्स मारून तूं पयलीं घेवन यो. स्पीकर सर, त्या टायमार रातच्या 10, 11, 12 भायर कांयच खंयची झेरॉक्स मशिनां काडपाक खंय ते अवेलेबल ना. म्हण तो ती बॉडी घेवन तो कितलो वगत तेंची आख्खी फॅमिली टेन्शनान तो खंय सोदलो. पण हांव मिनिस्टरा कडेन इतलेंच मागतां की तेणी ते एक प्रोविजन करचें, एटलिस्ट एक झेरॉक्स पे करपाक रेडी आहा, पण एक थंय झेरॉक्स मशीन दवरचें जेणे करून
रातचे एकाक दोनाक विदावट ते डॉक्युमेंट्स दिले शिवाय काय मॉर्गान बॉडी दवरना. म्हणजे म्हाजी स्पेशल रिक्वेस्ट आसा, कारण हे म्हाज्या मित्रा बरोबर जाल्ल्या अशें आनी कितल्याच लोकां बरोबर जाता. सो हें जावपाक नाका. म्हाजो कुमारजुंवेचोच तो फ्रेंड म्हणून हांव स्पेशल, कारण हांव तें मनान याद धरून रावल्लो म्हण आयज म्हाका उलोवपाकूय मेळ्ळें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या कुमारजुआ जे हेल्थ सेंटर आहा तेंय आमकां अपग्रेडेशन जावपाची खूब गरज आहा. कारण आयज जर बारीक बारीक जर आमी तुमी पळयतले स्पीकर सर, बांबोळे धांवपाक जावं प्रायवेट हितून जर वयतले, आयज तांकां कितें ब्लड टेस्ट करपाक जाय, एक ECG काडपाक, ही जर बारीक बारीक जर सुविधा जर मेवळी जाल्यार खरोखरच अभिनंदन जातलें आनीकूय आमच्या मिनिस्टराचें. कारण ही जी सुविधा जाली जाल्यार लोकांक खुबशें इजी पडटलें. लोकांक बशीक पयशे लागचे ना, प्रायवेट गाडी घेवन वचपाची गरज ना. कारण गांवाच्या गांवां भितर अशें आमचे शांतीस्थेवूय बी आमकां जावपाक जाय अपग्रेडेशन. सेम मशिनां जी चड व्हडली न्हू ती, बारीक रिक्वायरमेंट आहा आनी अपग्रेडेशन जावपाक. त्याच बरोबर आमचें ओल्ड गोंय आसा, मागीर आमचें दिवाडे आसा, हें सगळें जर अपग्रेडेशन जर जालें आनी ही जी आमकां कितें रिक्वायरमेंट जो आसा तो जर आमकां जर दिलो जाल्यार आमचे सगळ्या लोकांचें म्हणजे बरें उरतलें, हेल्थ बरें उरतलें, त्रास जावचे ना. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें खूब पाटी हांवें नदरेन हाडून दिली. आमकां जी पळय एक दिवाडे एम्बुलन्स आहा, आयज म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिवचें पडटलें आनी म्हाका प्रॉमीस करचें पडटलें. दिवाडेन जी पळय म्हाजी एम्बुलन्स आसा, आमकां फेरी लागता, फेरीची सुविधा एक एकदां सारकी आसना. म्हणून आमकां मिनिस्टरान हांवें सांगलेलें आमकां न्यू एम्बुलन्स दी. जी पळय ती ओल्ड एम्बुलन्स आसा ती एम्बुलन्स तितूंतल्यान उदक गळटा. आमच्या मारिना म्हणून पंच आसा, एवरी डे म्हाका फोन करता, कारण ते खंयचे नाल्यार खंयचे तरी पेशंटाक लागून ती एम्बुलन्स आपयता. उदक गळटा आनी तेजे ड्रायव्हर आनी डॉक्टर त्या गाडयेन कोण बसोंक पळयना. सो मिनिस्टरान म्हाका ते प्रॉमीस करूंक जाय, बाबा आपूण तुका विदीन 8 days आपूण तुका न्यू एम्बुलन्स जे दिता अशें म्हणून मिनिस्टरान सांगूंक. आनी त्याच बरोबर म्हाजो डिमांड आसलेलो, जे दिवाडकार म्हाजे भाव भयणां आसा, जी म्हाजे आई बाबा जी कोण आसा तांकां, आतां तुमी पळयला कितलो पावस येयलो, आमकां फेरयेन थंय हेवी प्रॉब्लेम जाता, उदक भरता, सगळें भरता. ताका लागून आमकां 20 बेडेड हॉस्पिटल हांवें मागलेलें. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक जागो सुद्दां थंय हांव दितां. इवन जागो ना म्हणून आनी रिजन आनी नाका, बाबा जागो तूं दाखय, आमी फाल्यां हांव जागो दितां. तुमी थंय एक 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर बांदलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. कारण कशें आसा स्पीकर सर, कोणी जरी बरो ना, रातचो 12च्या उपरांत फेरी बंद आसता, तांकां कितलो जर हॉर्न मारून 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 ते आफयले जाल्यार ते पेशंटाचे थंय जीव वचोंक शकता. तेज्या उपरांत ते येता. म्हणजे ह्या सायडीन जी फेरी आहा ती त्या सायडीन वचपाक, एक्चुअली ती त्या सायडीन दिवाडेचे वटेन जर पार्क जर जाल्ली जाल्यार आमकां खूब बरें जावपाचें. कारण ना जाल्यार ते 2-2 वरां जर अशें जर जालें जाल्यार मनशाचो जीव वयता. म्हणून फेरयेचो प्रॉब्लेम आसा. म्हणून आमकां थंय एक जर 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर आमकां जर मेळ्ळें जाल्यार आमचे कितलेशेच लोकांचो जीव वाचोंक शकता आनी आमकां त्रास जावचे ना. कारण आतां जर पावसान जर तुमी जर पळयत जाल्यार आमकां हेवी प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर थंय. तो आनी सांगपा सारको ना, इतलो आमकां थंय प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. त्याच बरोबर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक शकता स्पीकर सर, FDA ही आतां भायल्यान बनाना येता, केळीं येता स्पीकर सर, हे चॅक करपाची गरज आहा. कारण तितून कॅमिकल घालून ती पिकयता. सो ती सारकी इम्पॉर्टंट आसा, कारण चड गरजेचें. कारण तुमकां सांगू स्पीकर, कॅन्सर बी कशें जाता, हे कॅमिकलानूच मनशाक कॅन्सर बी जाता. म्हणून म्हाका अशें तरी दिसता की ते जाता तितले बेगीन तेणी एक्शन घेवन FDAन ती तांकां तेंच्या पर्यंत बंद करपाची सामकी खुबशी गरज आहा स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांवें आमच्या मिनिस्टराक आत्तां हांवें म्हटलेलें, स्पीकर सर एकूच मिनट, हांवें मिनिस्टराक म्हटलेलें की आमकां जाता तितले बेगीन ही जे अपग्रेडेशन जे आमचें आसा, आतां आमचें एक खोल्ले आमचें हेल्थ सेंटर आहा तें बरें आसा. त्यात थंय आतां गर्दी, आमी ताका मिनी GMC म्हणटा, थंय आमची बरी सुविधा आसा, डॉक्टरूय बरें काम करता. त्याच बरोबर जर हे बाकीचे जर आमकां मतदारसंघात म्हणजे बाकीच्या जर पंचायतीन जर आमकां मेळ्ळें जाल्यार आनी करून आमकां खूब बरें जातलें. स्पीकर सर, म्हाका फक्त मिनिस्टरान आयज तुमच्या हितून म्हाका हावजान म्हाका प्रॉमीस करचें पडटलें की म्हाका दिवाडेची एम्बुलन्स, कारण ती दिवाडे आमकां बरी कित्याक लागून जाय स्पीकर सर, कारण ती फेरयेन घालतात परत बंद पडटा, म्हणून आमकां ती जाय स्पीकर सर. आनी इतलें सांगूंक सोदता स्पीकर सर, जे आमचें मेडिकल जे हॉस्पिटल आहा, म्हाका तरी अशें दिसता म्हणजे तें हॉस्पिटल अशें आसा की आनी तें खंयच आसचें ना. इतले बरें आजूबाजूचे लोक येता आनी खरें तोखणाय करपाची गरज आहा. डॉक्टरांची म्हण बाकीची म्हण सगळे बरें काम करता, केन्नाय फोन मारल्यार घेता आनी जेणे करून कितलेशेच लोकांचो जीव आमच्या हितूंतल्यान म्हणजे मंत्र्याच्या हितून म्हण डॉक्टरांच्या हितूंतल्यान वाचलेलो आसा स्पीकर सर. हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. प्रवीण आलेकर.
Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 48. आज जे आमचे कासरवण्या ज्या PHC जे आसा ते ना म्हटल्यार 10 विलेजीस आयज सर सराउंडींग आसा आनी 25,000 लोक आहा सराउंडींग. कित्याक आयज पेडण्या सारख्या गांवान आयज पॉप्युलेशन वाडत आहा कित्याक आयज एअरपोर्टाक लागून खुबशे लोक आतां भायले येवन रावतात. ताका लागून आयज जे पळय कासरवण्णे PHC आहा ते आयज ओपीडीन विजीटूच करपाक म्हाका दिसता दिसाकूच लोक ना म्हटल्यार 150 तरी लोक येतात. आमचे लोकल लोकूय आसता आनी हे भायले लोक आसता. ताका लागून म्हाका दिसता हांगासर सुविधा ही सारकी ना. ताका लागून म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. तशेंच ना म्हटल्यार ते एका 35 years old स्ट्रक्चर आसा ते 35 years old जाल्यार आयज त्या स्ट्रक्चरान खुबशी लिकेजीस आसा. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा आमचे CM सराक PWD मिनिस्टर आयज तो आसा तांणी जाता तितले बेगीन सर्वे करून जे स्ट्रक्चर आतां लिकेज जाता ते एटलिस्ट खंय तरी तेजे एज फास्ट तेजे रिपेर करून दिवचे. कित्याक आतां पावसान खुबशे लोक आतां सद्या डेंगू चालू जाला. ताका लागून खुबशे लोक थंयसर आतां पेशंट येतात. ताका लागून हे जाता तितले बेगीन हेजी दखल घेवपाची खूब गरज आहा. तसोच म्हजो एक ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा कित्याक आमकां ह्या न्यू हॉस्पिटल एक दिवपाचें. कित्याक जे आयज हॉस्पिटल आयज जे हे आसा ते 12 बेडीचे आहा. कित्याक आतां पेडण्यान खुबशे पॉप्युलेशन वाडत वयतले जाल्यार हे आमकां 12 बेडीचे हे पावचे ना. ताका लागून म्हाका दिसता 30 बेड्स अशें एक हॉस्पिटल बऱ्यान बरें. कित्याक जाग्याची गरज ना कित्याक जागो ऑलरेडी आसा थंयसर बऱ्यान बरो जागो आहा. जाल्यार हे ओल्ड स्ट्रक्चर 35 years ते तुमी हे करून जाता तितले बेगीन म्हाका आयज हे करून दिवचे. कित्याक आपूण हॉस्पिटल न्यू बांदून दिता म्हणून पेडण्या सारक्या गांवान. कित्याक आयज तुमकां खबर आहा खुबशे लोक आतां आमच्या पेडण्यान स्थानीक जायत आसा. ताका लागून ही गरजेचे हे आसा हॉस्पिटल आनी लोकांच्या हेल्थाक लागून. तशेंच म्हजो रिक्वेस्ट आहा ती लॅबोरेटरी आहा ती जाता तितले बेगीन मातशी अपग्रेड करची. तशेंच आयज एक्सरे मशीन आहा तो टॅक्निशियन तो विकान एकदां येता. थंयसर एक रेग्युलर आमकां टॅक्निशियन दिवचो. तशेंच अर्जंट रिक्वायरमेंट आसा 2 MTS आनी एक ड्रायव्हर ते बी जाता तितले बेगीन आमकां अवेलेबल करून दिवचे ऑनरेबल मिनिस्टरान. तशेंच एटलिस्ट once or twice a week आमकां ENT एक ऑर्थोपॅडीक आनी गायनोलॉजिक्स एक आमकां विकान ट्वायस तरी दिवचे आमकां. तशेंच एक कोरगांवां हेल्थ सेंटर आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी कित्याक कोरगांवां सारके गांवान पॉप्युलेशन खूब आसा. ताका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की कोरगांवचे हेल्थ सेंटर जाता तितले बेगीन हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिवचे. जो आयज हांवें तुमकां डिमांडाक उलयल्लो आसा ते आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचे इन्शुरन्स दिवचे. थँक्यू. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir,
आमी इंग्लिशीन आयकलां की हेल्थ इज वेल्थ म्हणून. बीजेपीक जी भाशा आवडटा तातूंत संस्कृतीन म्हणटात की आरोग्यम धन संपदा म्हणल्यार कितें, हेल्थ जर बरी आसली जाल्यार यू कॅन अचीव एनीथींग. आतां बाब सुभाष शिरोडकार, सुभाष फळदेसाय, काब्राल सगळे आसात आनी फुडें मंत्री बसला. मंत्री पळय कसो बारीक जाला, हेल्थाचेर खूब कुयदाद घेता. आनी हांव वाचतालो म्हणजे मॉडर्न सायन्सीन ताका कितें म्हणटात काय म्हणून, यू कॅन चॅलेंज एजींग, यू कॅन डू समथींग कॉल्ड बायो हॅकिंग. कळ्ळें तुका न्ही? मागीर नेक्स्ट हें तें की तूं जाणटो जातलो, वर्सां चड वतली तेन्ना तूं जाणटो जातलो अशें म्हणना, तूं भुरगोय जावंक शकता. तें म्हाका दिसता तितले फुडें बाब विश्वजीत पाविल्लो आहा. एंड एवरीबडी हॅज टू नोटीस इट. इफ वी आर नॉट नोटीसिंग, आमचे दोळे सारके ना, चॅक करचे पयलीं आमी दोळे सारके आहा काय ना ते. कोणूच हाजेर कशें उलयना तें कळना म्हाका. पीपल हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम, स्पीकर सर. बट नाव आय एम नॉट स्टँडींग टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम. I am standing to oppose and to point out certain things. The first thing being that the budget for health services has been reduced from last year's estimate of 1,045.64 crores to 838.47 crores, which is 20% drop in the budget. Speaker sir, तुझे revised budget original estimate 2091 crores जाल्ले, पण मिनिस्टरान म्हाका दिसता एक्सप्लेन करचें पडटलें की इतली लीड बीजेपीक बी हाडून ताजे पोर्टफोलियोन बजेट कित्याक देंवता आनी गोंयची जनता कित्याक हाजे खातीर वाय हॅज द गोवन पॉप्युलेशन टू पे द प्रायस फॉर दीस थिंग विच इज नॉट अंडरस्टँडेबल. इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज टू इन्क्रीज न्ही, वाय शूड इट गो डावन? स्पीकर सर, अंडर सप्लायज एंड मटेरियल्स फॉर मेडिकल डिपो estimated budget for last year was 40 crores. This year it has been increased to 63 crores in the revised budget. In the revised budget you increased it to 63 crores. This year it has been brought to 10 crores. हाजो अर्थ कितें? काब्राल आत्तां फार्मासीचें उलयतालो म्हळ्यार ते भायल्यान फार्मासीनूच घेवचें पडटलें, गव्हर्मेंटान भितर आनी कांय मेळचें ना. तूं 40 कोट्याच्यान 10 कोटीचेर पावलो. Speaker sir, capital expenditure under health services, which include maintenance of health service building, estimated at 72.97 crores, has been brought to 55.5 crores. हाजो अर्थ कितें? हेल्थ सेंटरां मेंटेन करप ना. आतां हें बजेट इज सपोज टू बी अ फ्युचर रेडी गोवा तयार करपा खातीर बजेट, हाजेर कमी कशें जाता? मडगांवचें हेल्थ सेंटर कोसळ्ळें, ते कॉन्ट्रॅक्टरान थंय काम बंद केलां. ते काम बंद कित्याक केलें तें मंत्र्यान चॅक करचें. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर जीएमसीचो 8 कोटी कमी जाला देन लास्ट इयर. हाजो अर्थ कितें? जीएमसीन आनी स्टाफ गरज ना. स्पीकर सर, ऑटिझम इंटरव्हेन्शन सेंटर म्हणून एश्युरन्स दिल्लें तुवें 2023. Setting up of an autism intervention center has been accorded in the decision taken during the cabinet meeting of the Council of Ministers held on 10/1/2024 for contractual appointment of HR for autism intervention center. Budgetary allocation खंय आहा? ह्या वर्सा budgetary allocationूच ना. स्पीकर सर, 15 to 20 cases autism भुरग्यांच्यो every month detect जाता अशें म्हणून हांवें आयकलां. Each child needs an intervention once in 6 months. But then your budget for it is zero. Speaker sir, एक सचिन नाईक आणि एडविन डिसोजा म्हणटानी म्हाका मेल धाडल्या ऑन अ नीड फॉर एन एडिशनल गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज इन गोवा. जे आतांच बाब निलेश काब्रालान उलयलां की मेडिकल कॉलेज नवें येवचें, गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज नवें येवचें. स्पीकर सर, हांव हें आमचें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्स करचें म्हणून एकदां युनियन हेल्थ मिनिस्टरा म्हऱ्यान गेलो. युनियन हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें तें जावपाचें ना म्हणून, बरी लक्षणां म्हाका लागलीं ना. तो कोण रे तो, नांव ताजें मोडवाडी आनी मांडविया, हय मांडविया. पुणून आमी जे एम्स डिमांड करताले ते प्रधानमंत्री हांगा आयलो लोकसभेच्या इलेक्शनाक आनी ताणें म्हणलें की आपूण एम्स करतलो म्हणून. आतां खंयचे एम्स करतलो? आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय एक नवें हॉस्पिटल येवपाचें आहा, तें हेल्थ मिनिस्टरान सांगचें पडटलें काय वो चुनावी जुमला तोय सांगचें पडटलें आपले एड्रेसान. स्पीकर सर, आतां हाय कॉम्पिटिशन आनी लिमिटेड सीट्स जे काब्रालान म्हणलां ते हांव गोईंग अ लिटल बीट मोर.
68 जनरल कॅटेगरी सीट्स आहात आनीक we are losing the opportunity to create good doctors because we are not willing to start another government medical college. भायर वता ताका कॅपिटेशनाक खूब पयशे दिवचे पडटा आनी समटायम्स इज नॉट अफोर्डेबल. गव्हर्मेंट इनिशिएटीव जाय, कॉलेजाक मिनिमम 50% सीट गोंयकारां खातीर रिजर्व जाल्ले जाय. म्हाका दिसता की सरकारान नवें गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज 24-25 कशें जातलें हो हें एक्सप्लेन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, कार्डियोलॉजी आणि कार्डिओथोरेसिक युनिट गोवा मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल हे गोवा मेडिकल कॉलेजीन हांवें खूब दीस काडले. म्हजो बापूय जेन्ना थंय हॉस्पिटलांत आशिल्लो तेन्ना, आनी ह्या भुरग्यांनी आमकां खूब आदार केलो. ह्या भुरग्यांक 2013-14 वर्सान वॉर्ड एटेंडंट्स म्हणून घेतिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर. तांकां मागीर डेजिग्नेट केले की मल्टी टास्किंग स्टाफ म्हणून ट्रेनिंग दिलें. आता गेले 5 वर्सां तांणी काम करून 8 वर्सां काम करून तांकां जॉब सिक्युरिटी म्हणटी ना, तांकां रेग्युलर बेनिफिट्स ना. जॉब्स दॅट दे आर डुईंग आर बेसिकली परमनंट इन नेचर बट दे नीड टू बी रेग्युलरायज्ड. स्पीकर सर, लॅब टेक्निशियन, नर्सीज, MTS, मेडिकल ऑफिसर्स सगळे हे कोविडान जे घेतिल्ले तांकां म्हाका दिसता रेग्युलरायज करपाक जाय, कित्याक ते आमचे कठीण टायमान आमचे प्रदेशा बरोबर आनी आमच्या लोकां बरोबर ते लाविल्ले आहा. लॅब टेक्निशियन जे कोविडाच्या टायमार काम करताले तांकां 4 म्हयन्याचे पयलीं काडून उडयले. हे म्हाका दिसता हे कसलें सबका साथ सबका विकास तो कळना म्हाका. स्पीकर सर, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स अंडर NHM should be regularized or give them a permanent scale. This NHM staff also worked during COVID. 8 states in India have regularized NHM. महाराष्ट्रान प्रोसेस हो स्टार्ट केल्लो आहा. हो डबल इंजिन गोंयान कित्याक फेल जाता तें सांगूंक जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, there are concerns regarding recruitment and implementation process of Ayushman Bharat Digital Mission. Discrepancies आहा स्पीकर सर in the recruitment and implementation process. National Health Authority म्हणून आसा, तांणी गायडलायन्स दिल्ल्यो आहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनाच्यो. तातूंत अशें नोट जाता की आमचे गोंयान 4 पोजिशनां घेतल्यांत, including an additional CEO without obtaining prior approval from the central government or NHA and even by bypassing the Goa's health minister. हे म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा लोकां कडेन. Please look into this. Speaker sir, our recruitment process for these positions has been raising concerns because it has bypassed standard procedures, written examination, formal interviews. Additional CEO म्हणतो कितें ताका स्पेसिफिक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कांय ना, ताका जस्टिफिकेशन कांय मेळना. तो 2 लाख सॅलरी घेता, इक्विवलंट टू एन IPS और IAS ऑफिसर. आनी म्हाका हांवें आयकलां ते भशेन एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन फक्त बॅचलर इन डेंटल सर्जरी BDS. सो स्पीकर सर, financial implications for the expansion of Ayushman Bharat Digital Mission next 5 वर्सांक कितें आसतली? हे एलोकेशन रिड्यूस केल्लें आहा 50 कोटीच्यान 10 कोटीन. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर मंत्र्यान आन्सर दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, डिजीजीस डेंगी म्हणटा ती जुनान वाडटा. एक 140% स्पायक इन डेंगी केसीस हॅव बीन सीन. चड करून ह्यो नॉर्थ गोवान दिसता. By the end of May, there should have been awareness, inspection by the health department once the rain starts. They are doing it in some way, but dengue somehow keeps coming. Now it is also coming into my constituency, which is supposed to be otherwise a very good constituency infrastructurally. Speaker sir, एक statistics एलिक्यून दिला ते भशेन 540 cases of oral cancer have been reported in the last 5 years. If we consider an average of 3 lakh rupees on treatment, total expenditure from the government is 16.2 crores only on oral cancer. Speaker sir, हे इतले पैसे तर सरकाराक मोडचे पडटा oral cancer लोकांचो क्युअर करपाक, then it justifies a complete ban on the manufacture, sale and distribution of tobacco, pan, etc. हो बॅन फक्त पेपराचेर आसूंक जायना, it should be enforced strictly. आज सगळ्यांक आमी पणजेच्यान दिसता ते सगळे ते कोणते ते पान मसाल्याचीच ऍड दिसतात, पूण तांचें नांव दुसरें आसता. काजिनो आनी ते दिसतात. स्पीकर सर, आतां ब्रेस्ट कॅन्सर इज द मोस्ट कॉमन कॅन्सर अमंग्स वुमन. हांव जाणा की तुमी स्क्रिनींग करतात, पूण आमकां मोर टेस्टिंग फॅसिलिटीज जाय टू चॅक ऑल दीस टायप ऑफ डिजीजीस अर्ली.
एक स्पीकर सर म्हाका मेल आयिल्ली एक मारिया डिसोजा म्हणून बायलेची ती म्हणटा शी इज एक्सप्रेसिंग कन्सर्न ओवर द रायझींग नंबर ऑफ कार्डिओवॅस्क्युलर डेथ्स. आज स्पीकर सर अशें दिसता लोक म्हणटात की बरो तरणाटो गिरेस्त मनीस हेल्थ एक्सरसायज करपी टाक करून हार्ट अटॅक येवन वता तो कित्याक वता चड करून तें कोवीड वॅक्सिना खातीर आसतलें अशें एक फिलींग जाल्लें आहा. आतां म्हाका दिसता हांव मंत्री म्हणून मंत्र्याक विचारता मंत्र्यांनी 3 वॅक्सिनां घेतल्याच आसतलीं न्ही विश्वजीत तुवें घेतल्या आसतलीं 3 न्ही तुवें 3 घेतल्या आमी 3 घेतल्या आमी केन्ना उसळत ताट करून सो तें मातशें सांग कितें कितें जाता तें एंड वेदर इट कॅन बी प्रिवेंटेड कित्याक खूब जाण गेल्या बरे बरे लोक वतात. ही ऑल्सो मस्ट बी अवेअर दॅट सो मेनी पीपल हू आर व्हेरी वेल टू डू डुईंग रेग्युलर एक्सरसाइजीस सडनली आर कॉन्किंग ऑफ. आनीक minister in the morning said it was because of lifestyle. I don't think this is lifestyle. This type of sudden death is being felt. Public is feeling. I'm not a doctor, but there is a general feeling that it is because of the effects of this COVID vaccine. But tender asa dalar how to prevent this has to be also done, and I think you have to encourage regular testing and promote a healthy lifestyle. Speaker sir, एक issue aha dementia. हांव पयर एक फॅमिलीच्या घरा एक गेल्लो एक 30 लोकांची एक पार्टी आशिल्ली 30च लोक इट्स अ स्मॉल गेट टुगेदर. अमॉंग दीस देर वर 3 good old ladies, well dressed, nice looking old ladies and smiling at you and all that. First, nobody could recognize that these people were actually suffering from dementia. They didn't know anything, and 3 out of 30 in a party of 30 people, mostly of senior citizens, 3 log tadun are suffering from dementia, Speaker sir. What dementia is a problem is a growing problem. And म्हाका दिसता Speaker sir अशें जर जाता आनी चड करून मेजर इश्यू थंय म्हणटात ते इज ऑफ अ केअरटेकर. आनी चड करून जेन्ना घोव आनी बायल दोगूय सर्विसीन आसतात तेन्ना मनशाक हांकां कशें राखप. ओल्ड एज होम इज नॉट द सोल्युशन फॉर दॅट बिकॉज दे रिक्वायर पर्सनल केअर. म्हाका म्हजी आवय बापूय दोगूय गेल्लीं आहा बट दे ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दीस प्रॉब्लम. वी कूड परहॅप्स अफोर्ड टू हॅव द केअर फॉर देम बट अदर्स कांट. I am requesting the minister, this is across party lines and this is not as a cut motion. I have not moved it as a cut motion also. You try to think about making a provision for a dedicated home for these dementia patients. Try to look at it. You also try to see CSR if there is no provision in the budget. But I think it is very difficult, especially when the husband and wife are working. People who have gone abroad, they can afford it because they can send money from there. But many who are in Goa, and this is happening, this is becoming very rampant. So I think this has to be looked at with a large heart. The Honorable Minister has been getting CSR. Try to please get this CSR for this purpose. Dementia म्हणटा तें एक व्हडलो प्रॉब्लेम आनी सडनली मनशाचेर इतलो इफेक्ट जाता की म्हाका दिसता ताचेर सोल्युशन जावप खूब डिफिकल्ट जाता. स्पीकर सर, आतां GMCन खूब बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आहा. डीन डॉक्टर बांदेकर आसतना ताका लेटर ऑफ परमिशन मेळ्ळा. DM कार्डियोलॉजी, DM नेफ्रोलॉजी, DM कार्डियक एनेस्थोलॉजी, युरोलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी हे सीट्स बिट्स ताणें परमिशनां घेतिल्लीं आहा. फेज ऑफ न्यू लेक्चर हॉल बिल्डींग सेकंड फेज स्टार्ट केल्ली आहा. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग केल्ली आहा आनी चड करून टाटा मेमोरियला बरोबर टाय अप केला. OPD स्टार्ट केल्या फॉर कॅन्सर केअर. हाजे खातीर ताजें कौतुक करूंक जाय. मोबायल कॅन्सर स्क्रिनींग बस जी तुमी स्टार्ट केल्या ताजेंय बरें. एसिस्टेड रिप्रोडक्टीव ट्रिटमेंट ART सेंटर जें केलां ताजे खातीर हांव तुमकां म्हणल्यार तोखेतां. रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म केल्या. कॉचलियर इम्प्लांट केला. स्टेट ऑफ द आर्ट कॅथ लॅब सुरवात केला. स्टेट कॅन्सर युनिट केला. म्हाका दिसता खूब वस्तू GMCन बऱ्यो केला. आनीक फ्री ट्रिटमेंट, फ्री इन्सुलीन, हे कॅमोथेरपी दितात, सगळें बरें आहा. पूण तातूंत थोडे इश्यूजूय आहात. इश्यूज म्हणटा अशें की MRI खातीर अपॉयंटमेंट मेळना. स्ट्रेचर्स, व्हीलचेअर्स कमी आहा ऑर्थोपेडीक डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, एक्सरे अपॉयंटमेंट्स आर गिवन बट द पेशंट हॅज टू वेट. अपॉयंटमेंट जर 12 दिलो जाल्यार पेशंटाचो टर्न येता 1.5 वरांचेर.
देड वरांचेर येतकर ताका सांगतात तुका दुसरी एक तारीख दिता, कोर्टान तारीख पे तारीख दिता, ते भशेन हांगा एक्सरे करपाकूय तारीख पे तारीख GMCन जाता. Speaker sir, toilets are in a very bad condition, especially in the old building. मंत्र्यान एक दीस थंय राउंड मारचो. Bed bugs have been reported. Recent cases for a patient admitted in orthopedic ward 108. Speaker sir, last week 50% of the beds in the ICU in GMC were not working condition because there was a leakage. And surgeries postponed करच्यो पडल्यो कित्याक सर्जरीक ICU bed जाय पडटा. There are leakages in many wards of the GMC. म्हाका दिसता मिनिस्टरान एक दीस सगळें सोडून फक्त GMCचो टूर कंडक्ट करचो आनी मागीर PWD मिनिस्टराक मेळचो आनी ताका सांगचें की आरोग्यम धनसंपदा म्हणून दोनूय बरे बारीक जावन फीट जावया आनी दोनूय कितें करीत रावया म्हणून. तुवें ताका पळोवना काय बरो हें जाला तो अर्द जाला मरे कोणेच पळोवन नोबडी स्पिकींग अबाउट दीस. बायो हॅकिंग म्हणून करता तो सारको नेक्स्ट फुडें पाविल्लो आहा. स्पिकर सर तो फुडें पावतना ताणें GMC फुडें व्हरचें अशें हांव मागतां. GMCक फंड जाय आनी GMCक फंड जाय जाल्यार तुजे लेफ्ट हँड सायडीन तुवें मातशें कितें तें कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आनी ताजे खातीर लोकांचें कल्याण करूंक जाय. ना जाल्यार आमच्या पेशंटांक बरो ट्रिटमेंट मेळचो ना. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की फंडा खातीर GMCक तुमच्या राजकारणा खातीर GMCचेर फंडान फाटीं फुडें येवचें न्ही. सर पळय हांव मुद्दामून तो उलयलो म्हणून सांगता हांव आमच्या मदीं राजकारणूय कसलेंच ना आनी GMCची फंडा खातीर कसलीच फायल केन्नाच आडोनूय उरना खंयसरूच उरना. जाय जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरानूय सांगचें केन्नाच उरना. स्पिकर सर, यू हॅव टू एप्रिशिएट मी हाऊ फास्ट आय गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम. Exactly, this is the response I wanted, and I thank the Chief Minister for being so responsive. But the figures don't indicate that. If you go to see the figures, the cut in the budget I have just proven. It's nice that you respond like this. People of Goa can see, but the figures show that there has been a laxity when it comes to giving support to the GMC. Speaker sir, आता थंय मेडिकल सुपरिटेंडंट आहात डॉक्टर राजेश पाटील म्हणून बरें काम करता. PROs जे आहात श्रीकांत गावडे, शफी आगा, प्रसाद गांवकार, उदय गांवकार, प्रवीण च्यारी, विपुल कंटक, श्रद्धा उमरासकर, विद्या बागकर, अश्विनी वेलुस्कर, रुपा डिचोलकर. तुम्ही म्हणटले हांव इतली नांवां कित्याक घेता काय म्हणून. हांव नांवां इतल्या खातीर घेता कित्याक विश्वजीत केन्ना केन्ना फोन काडना, आमचेय फोन काडना. मागीर हांकां आमी फोन मारतात रातचे 2 बिनाक वचून फोन घेतात. काम बरें करता. तूं फोन काडना म्हणून हांव तुका हें पब्लिकली सांगता. पूण तो तसो म्हजो काडटा खंय तो दुसऱ्या परस चड काडटा. पूण केन्ना केन्ना जाय तेन्ना तो फोन काडना म्हणटकीर तांकां फोन मारचे पडटा आनी ती आमकां सर्वीस दितात. देरफॉर वी हॅव गॉट टू एक्सेप्ट दॅट ती बरी करतात. तुजो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंटान डॉक्टर अमर प्रभुदेसाय, डॉक्टर गुरुप्रसाद नाईक हे बरें काम करतात आनी देरफॉर इट्स ऑल्सो अवर ड्युटी टू एप्रिशिएट दीस. स्पिकर सर, स्टाफ जे आहा गव्हर्मेंटान डिसायड केल्लें आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर नॉर्थ आनी सावथ गोवा हॉस्पिटलांक 8 कन्सल्टंट, 10 मेडिकल ऑफिसर्स, 20 नर्सीस, 1 मेट्रन, 6 OT एनेस्थेसिया टेक्निशियन्स हे घेतले म्हणून. हे जॉब्स आर एक्चुअली परमनंट इन नेचर बट यू आर ट्रायंग टू टेक देम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. सो हायर देम ऑन प्रोबेशन बट डू नॉट हायर देम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. स्पिकर सर, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान डॉक्टर राजेंद्र बोरकार आमकां जाता तितलो पावता पूण तें हॉस्पिटल रिमेन्स अ रेफरल हॉस्पिटल. इट इज नॉट बिकम फुल फ्लेज्ड. I had to go to the court to make it full fledged and I still feel that you all are not sincere when it comes to making it full fledged. Today so much so that the most vocal member from the ruling benches had to become vocal and almost emerging like an opposition within the ruling, for which I congratulated my friend Mr. Nilesh Cabral. He has also very clearly told you all that your South Goa District Hospital is not useful when it comes to Kurshere patients. 50 kilometers they'll reach in GMC and may conk off, may kick the bucket. So ताजे खातीर स्पीकर सर एक कॅथ लॅब ना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. हें तूं 1 ऑगस्टाक सांगतलो म्हूण तुवें सकाळीं सांगलां. न्यूरो सर्जरी युनिट, नो MRI युनिट. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक दोतोरांक वचून गाडयो जाय. 4 जनरेटर आशिल्ले स्पीकर सर, एकूच वर्किंग कंडिशनान आहा आनी ताजो रिपेर केल्लो आहा आनी तो कनेक्ट केला ICUक. हो जर जनरेटर फेल जालो तो पेशंट ICUन आहा तो डायरेक्ट मॉर्गान पावतलो. ओळो ना, तो जनरेटर रिपेर केल्लो जर फेल जालो तो ICUंतल्यान मॉर्गान ट्रान्सफर करचो पडटलो. स्पीकर सर, अशें पेशंटाची फकाणां करप सारकें जायना. म्हाकाय तें सोबना पूण दीस इज द रियालिटी, सो आय हॅव टू से इट. स्पीकर सर,
एक हांवें मेमोरेंडम केल्लो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर पॉयंट असो आशिल्लो आनी हो एड्रेस केल्लो चीफ सेक्रेटरी कित्याक राजकारण हाडचें न्ही म्हणून चड करून लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें म्हणून आशिल्लें कितें की द सिस्टम ऑफ कन्सल्टिंग डॉक्टर्स अटेंडिंग पेशंट्स ओनली टील 1 PM मस्ट स्टॉप ऑल कन्सल्टिंग डॉक्टर्स शूड बी डिप्लॉयड फॉर वर्क टील 5 PM दोतोर जो कन्सल्ट करता तो 5 वरां मेरेन तरी आसूंक जाय म्हणून 1 वरा मेरेन कित्याक काय म्हणून रिस्पॉन्स तांचो कितें आहा consultants are available in the OPD from 9 AM to 1 PM 2 PM to 4:30 PM they attend IPD patients however concerned department doctors are available speaker sir he play on words खूब केल्ले आहा it looks like you are going in the court this is not court this is an elected representative putting up issues for a hospital which is right bang opposite my house speaker sir 20% of the sanctioned posts at the South Goa district hospital are vacant 133 vacancies against 642 sanctioned personnel. This insufficiency increases the load on existing staff, would result in suboptimal service. हे हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां स्पीकर साहेब थंय आतां खंयचोय इश्यू जर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता 129 of the current personnel at the hospital are on contract basis. तांकां परमनंट करा द पीपल हू हॅव लॉस्ट देअर फार्मलँड लँड लुजर्स तांकां कसलेच जॉब ह्या हॉस्पिटलान मेळूंक ना आनी भायल्यान जर त्या हॉस्पिटलान येवन जॉब घेवंक लागले तांकां सोडून जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाक आमी टार्गेट करचें पडटलें हें हांव सरकाराक वॉर्न करता पयलींच सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिक्वायर्स अ कार्डियक सेंटर शॉर्टेज इन कॅज्युअलिटी सर्विसीस Casualty department and there is a significant shortage of both nurses and support staff tasked with with transferring doctors to the wards. दोतोरांची प्रमोशनां जावंक ना दोतोरां खातीरूय उलोवंक जाय स्पीकर सर हांवें तें एक पळयलां की जेन्ना पेशंट आसता आनी दोतोर जे भायर स्पेशली द न्यू इंटर्न्स दे आर मेड टू वर्क लायक लेबर आनी तांची परिस्थिती पळोवन वायट दिसूंक लागता की बाबा इतलें शिकून इतले अभ्यासू आनी नंबर 1 येवन तांची परिस्थिती कितें काय म्हणून So speaker sir, vacancies resulting from retirement of senior doctors are yet to be filled. So एक अशें जाता की लँड लुजरांक कांयच ना नो फॅमिली आशिल्ल्यो ज्यो कल्टिवेट करताल्यो जमीन त्या हॉस्पिटलाची आंद्रू बार्रेत रोजालिन क्रास्टो मारिया मिरांदा फ्रांसीस फुर्ताद जोकी झेवियर फेर्नांडीस कोसेसांव मिरान सिल्वेस्टर मिलान आनी जीवन लोलयेंकार दीज आर tenants of the land who used to cultivate. तांचे फॅमिलीक दितले म्हणून रिटर्न दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना एक हें दिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटान तें यू ऑल हॅव नॉट फुलफिल्ड स्पीकर सर ह्या दिसांनी हांव जनता दरबार म्हणून करता आनी हांव फोंड्यां गेल्लो फोंड्याचे कोण दिश्टी पडना फोंड्या 4 आमदार आहा आनी 4य आमदार मंत्री आहात आनी 4 आमदार मंत्री आसून पडून पचून फोंडेचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोमान आहा हॉस्पिटलूच कोमान आहा वचपाचें आहा खोंसोवपाचें आहा अशी परिस्थिती आहा हॉस्पिटलाची स्पीकर सर सो आतां हे सुदारपाक कितें करप हे 4 मंत्र्यांचे भितरल्या एकल्या मंत्र्याक मुख्यमंत्री करचो पडटलो नाजाल्यार सोल्युशन म्हाका दिश्टी पडना आतां हो आहा हेल्थ मिनिस्टर ताका एक उसगांव म्हणटा तो पार्ट लागता थंय सो तातूंत तरी तें घेवन तरी तूं इंट्रस्ट घेवंक जाय स्पीकर सर फोंड्यां सावथ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अर्जंट फॅसिलिटीज आनी पर्सनल जाय It's a 220 bedded hospital with a total of 174 functioning beds, 80% beds. Lack of staff म्हणते आसाच आनी म्हाका दिसता एक क्रिएशन ऑफ पोस्ट फायल मूव जाल्ली पुणून आन्सर अशें आयलें की देर इज अ बॅन ऑन द क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणून स्पीकर सर हे हॉस्पिटलाक एक रेडियोलॉजिस्ट जाय एक एक्सरे ऑपरेटर जाय ऑन इमर्जन्सी बेसीस एस्पेशली आफ्टर 5:30 PM. Hospital requires a fully functional blood bank. A CT scan is required for diagnostics. Speaker sir, was a South गोंयचो MP जाला ताका जारेश्वर म्हणटा देवळान व्हेल्लो कॅन्डिडेट आसतना आनी थंयच्या लोकांनी ताका प्रॉमिस करपाक लायिल्लें निवडून आयलो तर जाल्यार तूं कॅट CT स्कॅन तूं हाड तुज्या MP फंडांतल्यान दितलो म्हणून आनी ताणें थंय उतरूय बी दिल्लें आतां ताजे कडेन पर्स्यू करप काय आमचे मंत्री हांगाच्यान हाडटलो कितें CSR बी करून तांकां CT स्कॅन हाडटलो काय ते आमी MP फंडा कडेन वचपाचें तें म्हणजे तूं सांग तुज्या हातून स्पीकर सर फोंड्याक एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच इज ऑन पार विथ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें गरज आहा आनी म्हाका दिसता थंय लिफ्टां जी आहा ती चलना पेशंट 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर चडून वचचें पडटा सिनियर सिटिजनांक जाल्यार
सामकी ही हार्डशीप जाता आनी हाजे खातीर फंड्स रिलीज करपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यान तुका आमचे वचीर सांगला की जाता म्हणून ते जाता जाल्यार तें कित्याक जायना फुडलें हो प्रश्न तुजेर येता म्हाका दिसता ते भशेन तुका ते पयशे मेळटा म्हणून ते म्हाका डावट आहा सर्जन डॉक्टर्स म्हणटा थंय गेले 15 म्हयने ना जाल्यार ते कोण सर्जनूच ना थंय सो स्पीकर सर म्हाका दिसता हें जर तुमी सॉर्ट आउट करना जाल्यार साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भशेन अगेन वी वील हॅव टू मूव द कोर्ट अवर पार्टी वील हॅव टू मूव द कोर्ट इन दीस रिगार्ड स्पीकर सर हांवें जनता दरबार असोच काणकोण घेतिल्लो काणकोणकारांनी म्हाका सांगलां की काणकोण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणटा तें थंय मेडिकल स्टाफाची शॉर्टेज आहा ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटीजाची शॉर्टेज आहा ऑपरेशनल एम्ब्युलन्सीज ना स्पीकर सर अशेंच पेडण्यां थंय तुवें हॉस्पिटल म्हणटा इज नॉट फुल्ली फंक्शनल फक्त डायलिसीस युनिट चलता जनरेटर हॉस्पिटलांतलो काडला आनी जेन्ना पावर शटडावन जाता तेन्ना डायलिसीस बंद जाता सगळे परते सुरवात करचे पडटा ते एक आतां जनरेटरा खातीर तुमी इतले कडकी कित्याक तुमकां लागता इतले तुमी अकलेक कित्याक पावल्या तें म्हाका कळना आनी ताजे खातीर तो जनरेटर तरी इमिजिएटली कमिशन करात डायलिसीस युनिटाक स्पीकर सर हांव मागतां की सरकारान सगळे CHC आनी PHCचे ऑडिट करचें आनी इक्विपमेंटाचें वर्किंग कंडिशन पळोवचें हांवें आयकलां ते भशेन आनी मंत्र्याक बरें दिसचें ना हांव सांगता तें बाळपय CHCचें एक्सरे मशीन वर्किंग कंडिशनान ना अशें हांवें आयकलां इफ दीस इज द कंडिशन इन द मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आय कॅन अंडरस्टँड द स्टेट ऑफ अदर CHCs एंड PHCs कित्याक बाळपय म्हणटा इज अ VIP कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय जर ही परिस्थिती आहा जाल्यार दुसरे कडेन आनी कितें आसतलें तें कळटा स्पीकर सर मॉर्चरी एट द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज ऑफ लिमिट्स फॉर सिटिजन्स स्पीकर सर ही मॉर्चरी तुजी जी आसा थंय 3 कॅबिनेट्स आहा ईच हॅविंग अ कंपार्टमेंट टू स्टोर 4 बॉडीज आनीक हांवें आयकलां ते भशेन 3 अनआयडेंटिफायड बॉडीजाचेर हे सगळें बरिल्लें आहा कॅबिनेट्स आनीक हांवें आयकलां की हें फॉल्टी कॅबिनेट रिपेर करपाक 2 लाख रुपयाची गरज आहा ती 2 लाख रुपया अजून तांकां मेळना स्पीकर सर डेंटल हातूंत मुख्यमंत्र्यान प्रपोज केला की तो सॅटेलायट क्लिनिक्स गोवा डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटला कडेन करतलो आनी ताका तें स्वयंपूर्ण करतलो म्हणून खूब बरें आनी म्हाका वी हॅव टू वेलकम इट बट देर इज नो बजेटरी प्रोविजन मेड स्टेटमेंट दिवपाक बरें दिसता पूण बजेटरी प्रोविजन ना जाल्यार कितें अर्थ तुवें कॅपिटल एक्सपेंडिचर डेंटिस्ट्रीचेर 45 करोडांच्यान 18 कोटीचेर हाडिल्लो आहा स्पीकर सर म्हणून म्हाका डावट आहा की हें जातलें म्हणून डेंटल कॉलेज स्वयंपूर्ण जायना अशें म्हाका तरी दिसता की मंत्र्यान एटलीस्ट जायना अशें म्हाका तरी दिसता की मंत्र्यान एटलीस्ट 2 डेंटल विजिट्स अंडर DDSY फॉर क्लिनिंग एंड डायग्नोसिंग अर्ली डेंटल इश्यूज हें अलाव करचें स्पीकर सर हांवें आयकलां की डेंटल कॉलेजीन 250 बेड्स आहात तातूंत 250 चेअर्स आहा तातूंत 30 चेअर्स आर नॉट वर्किंग many patients are sent back for appointments after and called after 30 days this has to be sorted out on priority speaker sir एक कॉमन गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकाराक प्रायवेट डेंटिस्ट अफोर्ड जायना ताजे खातीर ह्यो सगळ्यो जागे सारके करूंक जाय स्पीकर सर IPHBन हांवें आयकलां ते भशेन एज पर रिपोर्ट्स there is a 35% rise in mental cases post-COVID pandemic. The real figure may be significantly higher, Speaker sir. So, the psychiatrist and coordinator of the district mental health program for South Goa is doing a good job. But they need more staff and more resources. Speaker sir, shortage of beds at IPHB and the need for halfway homes. At the halfway homes, Bangad. IPHB ha 190 बेडां. Presently, all the beds are full, and the patient, if he is sent because he is mentally ill, he is compulsorily discharged in 7 to 10 days. ताका सोडटात भायर ते. तो सोडटा भायर वता कितें गोफुजांव करता परतो येता भितर. सो स्पीकर सर अशें दिसता की 64 पेशंट्सांक हाफ वे होम्स म्हणटा तेजें गरज आहा. सो हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ताणें एम्पॅनल करचें सर्वीस प्रोवायडर who have the expertise and experience in maintaining halfway homes. Speaker sir, urgent allocation of funds for halfway homes is required because people with mental illness, तांकां पळोवप एक बरी
सोसायटीची एक लक्षणां. Speaker sir, patients who are destitute and mentally ill are housed in IPHB instead of halfway homes. So कितें जाता IPHB नवे पेशंट्स आनी जेन्युइन पेशंट्सांक येवपाकूच चान्स पडना कित्याक हे थंयच आहात जांकां तुवें हाफवे होम्सान घालूंक जाय आशिल्ले ते IPHB मेन बेडां ऑक्युपाय करून आहा. सो हाफवे होम्स म्हणटा ताचे खातीर तुवें प्रोविजन करचें पडटलें. स्पिकर सर, म्हाका एक पयर IMAन मडगांवच्या IMAन इन्वायट केल्लो थंय तांणी तांचे इश्यूज आहा. मेनली आर द डिस्क्रिपन्सीज अंडर द क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट एक्ट. सो स्पिकर सर, हांव मागतां आय विल जस्ट समरायज इट इन शॉर्ट. चड करून लॅब्सां खातीर तांचे ते 3 क्लासिफिकेशनां आहा की स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. क्लासिफिकेशन एक्ट म्हणटा स्मॉल, मिडियम आनी लार्ज. रुल्स क्लासिफाय देम एज बेसीक, मिडियम एंड कॉम्पोजीट. So the manpower requirement in the Act says pathologists and microbiologists and biochemists. Rules say pathologists, microbiologists or biochemists. Honorable Minister. Yeah. Under Rule 16, I would like to move the motion, to extend the duration of sitting in the House by 1 hour. Motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. His time is over. Because sir, I was speaking about IPHB and why Mr. Cabral got disturbed, I don't understand. I am perfectly sure that he does not require any such help. And especially now that he is so cooled down. So कितें आहा स्पिकर सर, पावरान आसतना खूब वस्तू जातात. पावरान वता, हांवूय बी थंय आशिल्लो, हांगा पावलो आनी मागीर आमी सारके जातात. So what I am talking about is not that. I am talking about a serious issue where a thing about halfway homes and IPHB beds. And I think the minister has appreciated it. Anyway, now I am coming to the IMA again. Speaker sir, खूब दोतोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशनां घेवन आहा. 4 आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी